हडवताल बेबो शेता मेरेन उबो, हडवताल बेबो शेता मेरेन उबो. हांवें म्हळें बेब्या बेब्या खंय रे तुजो गांव, हांवें म्हळें बेब्या बेब्या खंय रे तुजो गांव. हुडकी मारून बेब्यान म्हळें, हुडकी मारून बेब्यान म्हळें डराव डराव. ही कविता तुम्ही सगळ्यांनी आयकल्या आसतली न्हय, आणि कळत न कळत ती आमच्या आणि तुमच्या जिबेर घोळाच आसतली न्हय. आज अशाच माणकुल्यां खातीर रचयिल्ल्यो काणयो आनी कवितांचे पुस्तक प्रकाशन सुवाळ्याक आमी सगळीं जमल्या, आनी हांव विधी भांडारे तुमकां सगळ्यांक मनपूर्वक येवकार दिता. आज 23 एप्रील जागतीक पुस्तक दिना निमतान हांगा जमिल्ल्या ल्हान व्हड आनी तांच्याकूय व्हड लोकांक म्हजी मनापासून बरी. पुस्तकाचें जग हें एक आगळें वेगळेंच जग. एकदां तातूंत घुसली की भायर सरप खूब कठीण. तातल्या तातूंत आमचीं पुस्तकां, आमची म्हळ्यार भुरग्यांची. ती आमकां एका अपुर्बायेच्या जगान व्हरतात, जंय माजर, कुतू, हुनीर बाबुले, बिलू, कीर, चानी चानी हांकां सगळ्यांक घेवन रानान वानान भोवूंक मेळटा. तुम्ही व्हडल्यांनी हें जग खूब पळयलां आसतलें न्हय. आज आमकां भुरग्यां खातीर अशाच 2 पुस्तकांचें प्रकाशन जातलें. हांव तरी खूब उमेदी आसा. तुमकांय उमेद जाल्या न्हय. चला तर वेळ वागडाय नासतना सुवाळ्याची सुरवात करया. हांव मागतां ह्या पुस्तकाचे लेखक भौमानीस उमेश बाब सरदेसाय आनी भौमानीस दिनेश बाब मणेरकार हांच्या लागीं की तांणी आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे भौमानीस उदय बाब भेंब्रे आनी मानाची सोयरी भौमानीस राजश्री गावणेकार ठाकूर हांकां माचयेर हाडटा. आतां हांव मागतां भौमानीस दिनेश बाब मणेरकार हांच्या कडेन तांणी कार्यावळीक जमिल्ल्यांचें स्वागत करचें. हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांक संजना पब्लिकेशन्साच्या वतीन आणि उमेशाच्या वतीन उर्बे भरीत येवकार. आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भौमानीस उदयबाब भेंब्रे, मानाचे सोयरे भौमानीस राजश्रीबाय आणि भौमानीस पौरस बाब, तुमकां सगळ्यांक हांव मनाकार्जा सावन येवकार दिता. आज म्हाका उमेशाचें पुस्तक जेन्ना पब्लीश करता तेन्ना मनोहर बाबाची खात्रीन याद जाली. नॉर्मली बापूय जर बरोवपी आसत जाल्यार ताजे फाटल्यान ताजे भुरगे बरोवपी आसतच म्हूण सांगूं नजो, पूण नात्र बरोवपी आसतात. आय डोंट नो, एक पिढी सोडून वचीन येता अशें म्हणटात, पूण मनोहर बाबाच्या कुटुंबान हें सगळें फट थारायलां अशें हांव म्हणन. कित्याक उमेश बरयता, मायाय बरयता, आनीक आज उमेशाचें पयलें पुस्तक, पयलीं 2 पुस्तकां तुमच्या भेटेक येतात. खूब आनंदी खीण. आनी एक खासियत म्हळ्यार ह्या पुस्तकांची मनोहर बाबाची लकब बरोवपाची ताज्या पुस्तकांनी आमकां पळोवपाक मेळटा. ह्या खातीर ताका परबीं आनी परतून एक फावट आमकां स्मरणरमण म्हळ्यार नॉस्टाल्जीक केल्ले खातीर चड आनी चड देव बरें करूं उमेश बाब. इश्टानो, आयची पुस्तकां बालसाहित्याची आनी जस्ट हांव चड वेळ घेना तुमचो, एक 3-4 मिनटां भितर सोंपयता. बालसाहित्याची पुस्तकां सदांच खर्चीक, कारण भुरग्यांक जर पुस्तकां दितली जाल्यार ती रंगीत दिवची आनी बरे क्वॉलिटीची दिवची अशें सदांच बरे बरे लेखकाचें म्हणणें आसता, टिचराचें म्हणणें आसता. आनीक ह्या हावेसान संजना पब्लिकेशन्सान ही 2 पुस्तकां हाजे पयलीं काडल्यात, पूण ही 2 पुस्तकां भुरग्यांच्या भेटेक हाडली. पुस्तकाचो रेट पळयले नंतर म्हारग मरे म्हणनाकात, कारण पुस्तकां
जर बरी करतलो जाल्यार ताका पयशेय चड लागतात आणि ह्या पुस्तकांत ही सगळी जबाबदारी इन्व्हेस्टमेंटाची जबाबदारी खासा उमेशान उबारल्या. आमी आज मेरेन जे साहित्य बाल साहित्याक जे वाचत आयल्यात ताजे परस कोंकणीक हांवें तरी यत्न केला की एक वेगळ्या तरेचे साहित्य दिवचें म्हणून बाल साहित्या भितर. पूण हाजेर विस्तारान सांगचे पयलीं हांव केन्नाय म्हगेले जे बुक सेलर्स आसात, कोणी जे पुस्तकां विकपी असतात किंवा स्टेशनरी दुकानां असतात जंय भुरग्यांची पुस्तकां बरी खपतात, थंय तांकां केन्नाय विचारता, अरे बाल साहित्याची पुस्तकां खपतात मरे? ना सर, तुगे पुस्तक खूब म्हारग. ती 20-25 रुपयाची पुस्तकां चड खपतात. सामकी मागून व्हरता 20-25 रुपयाची पुस्तकां. पयलींची पुस्तकां येता ल्हान भुरग्यांची ती त्या टायपाची पुस्तकां आयचे पेरंट ती सोदतात, ही खंतीची गजाल. आमी जे कोंकणी खातीर वावुरतात तांचो एक हावेस आसा की कोंकणी ही साहित्याची भास जालीच, पूण ती ज्ञानाची भास जावची आनी ती करपा वटेन म्हजे सारकेलो केन्नाय पावलां व्हरपाक सोदता. आनी मागीर विज्ञानीक नदरेंतल्यान बरयिल्लीं पुस्तकां हांव पब्लीश करता. स्पेसाचेर 2-3 पुस्तकां आयलीं. तिनूय पुस्तकांक बाजारांत मागणी ना, ही खूब खंतीची गजाल. म्हजे कडेन अजून जवळ जवळ 700-800 कॉपीज पडिल्ले आसा. पुस्तक 2017 पब्लीश जाल्लें. भुरग्यांक जर तुमी बरें शिकयतले आनी तांकां आज तांच्या हातांत एंड्रॉयड आयला, मोबायल आयला, आख्खें जग तांच्या हातांत आसा. पूण जें ताका मोबायलाचेर मेळटा ताज्या निदान 50% तरी ताका पुस्तकांतल्यान मेळपाची जबाबदारी आमची पालकांची आनी आमची बरोवप्याची. त्या खातीर आमी वावुरप गरजेचें. म्हणून पुस्तक घेता आसतना, भुरग्यां खातीर पुस्तक घेता आसतना त्या पुस्तकाचो दर पळयनासतना, रेट पळयनासतना पुस्तकांक भितर बाबा कितली नॉलेज आसा, भुरग्यां खातीर कितें आसा हें पळोवप चड गरजेचें. आनी निदान गोंयकारांनी तरी असो हो प्रयत्न करचो म्हज्या मतान. कारण कोंकणीक स्पेसाचेर पुस्तक शणै गोंयबाबा फाटल्यान शणै गोंयबाबांनी स्पेसाचेर कांय लिखाण केल्लें, पूण नंतरच्या काळा भितर कोंकणींतल्यान कलर्ड पुस्तक फर्स्ट टायम आयलें. आनीक अशीं पुस्तकां मुखार येवची असो हावेस दवरून संजना पब्लिकेशन्स वावुरता. आयची पुस्तकां एक वेगळे दर्जेची, पूण सायन्स बाल साहित्याक येवची, विज्ञान बाल साहित्याक येवचें आनी बाकीचे विशय बाल साहित्यांतल्यान भुरग्यांक एट अ यंगर एज मेळचे. म्हणजे तांची मेंदवाची वाड आनी तांची एकंदर वाड चड बेगीन जातली असो हावेस निदान हांव तरी बाळगून आसा. म्हजें मागणें फक्त पेरंट्सां कडेन की भुरग्यां खातीर जेन्ना तुमी पुस्तकां विकती घेतात तेन्ना हात आकुर्तो घेनाकात. बाजारांत जर आमकां शेवट्याची गांथण दिसली जाल्यार 200 रुपया जाग्यार आमी 500 रुपयाचें नुस्तें घरा व्हरतात. पूण भुरग्यां खातीर पुस्तक तें म्हारग मरे, दुसरें घेवया, हें घेवया बाबू, तुका तें आवडलें, हेंय बरेंच, हें 50 रुपयाचें, तें 150 रुपयाचें, अशें म्हणून आमी 50 रुपयाचें पुस्तक भुरग्याच्या हातांत पेकयतात. आमी चुकतात. भुरग्याक जें पुस्तक आवडलां तें पुस्तक ताज्या हातांत दिवप ही पेरंटाची जबाबदारी. एका वेळार आपलें नुस्तें 500 रुपया जाग्यार 200 रुपया खाल्यार कोता येता, पूण भुरग्याक जें जो भुरगें मागता तें तुमी दिवप गरजेचें. हाजेर मुद्दम घरा कडेन वतकीर विचार करात. हांव चड वेळ तुमचो घेना. परतून एक फावट उमेशाक आयच्या ह्या 2 पुस्तकां खातीर परबीं दिता. हें ताजें पयलें पावल. हाच्या मुखार आमकां अशींच भरभरून पुस्तकां मेळची अशी आस्त उमेशा कडल्यान आसा. परतून एक फावट तुमकां हांगा सगळ्यांक मोठे संख्येन जमिल्ले खातीर येवकार दिता. आयच्या मानेस्ताकय येवकार दिता. देव बरें करूं. देव बरें करूं दिनेश बाब. आमी आनंद, प्रेम, आपुलकी, कौतुक ही भावना व्यक्त करपाक एकामेकांक फुलां भेटयतात. एक आदाराचें प्रतीक म्हणून हांव मागता बाय सलोनी सरदेसाय हाज्या कडेन ताणें आयचे मुखेल सोयरे भोवमानीस उदयबाब भेंब्रे हांकां फुलांनी येवकारचें. तशेंच बाय खुशी नार्वेकार हाका
ताणें मानाची सोयरी भोवमानीत राजश्री गांवणेकार ठाकूर हांचें फुलांनी स्वागत केलें. बाब सायरस डकुना हे लेखक उमेश बाबांक फुलां भेटयची. बाय अंतरा कामत हे पारस बाब नार्वेकर हांचे फुलांनी स्वागत करतले. बाब स्मिथ हाचे कडेन मागता की ताणें आयच्या कार्यावळीचें सूत्रनिवेदन करपी बाय बी भांडारे हांकां फुलांनी येवकार दिवचो. सगळ्यांक देव बरें करूं मागता. कार्यावळीक फुडें व्हर. एक दीस खंय आमचो स्मिथ बाबू जॉगर्स पार्कान गेल्लो. थंय पळयत जाल्यार एक सवणें आनी एक किडो हांच्या मदीं चल्ल्या भासाभास. कितें काय भासाभास? चला आयकुया आमच्या स्मिथ बाबू कडल्यान. तुमच्या मुखार येता स्मिथ मामरे. हे कवितेचे नाव आसा सवणे आणि किडो. सवण्यान म्हळे किड्या, दीसभर उपाशी हांव. सवण्यान म्हळे किड्या, दीसभर उपाशी हांव. पळोवन तुका दिसता म्हाका केन्ना काय तुका खाव. पळोवन तुका दिसता म्हाका केन्ना काय तुका खाव. किड्यान म्हळे आतां म्हाका नाका खाव, कुसांनी भरला हांव. आतां म्हाका नाका खाव, कुसांनी भरला हांव. कुसां म्हजी जडोन येता, नितळ जावन येता. कुसां म्हजी जडोन येता, नितळ जावन येता. जर घेवचो आसा लाव, हांव ये मेरेन हांगाच राव. जर घेवचो आसा लाव, हांव ये मेरेन हांगाच राव. सवण्यान म्हळे फसो नाका किड्या म्हाका, फसो नाका किड्या म्हाका, कळ्ळो तुजो डाव. तोंडाक म्हज्या सुटला उदक, आतांच मारता ताव. तोंडाक म्हज्या सुटला उदक, आतांच मारता ताव. देव बरें करूं. सुंदर सादरीकरण केलें स्मिथ बाबू. आमचे बाय श्रिया खूब मायेचे. ताका आपल्यो घराच्यो खबरो सांगूंक खूब खूब आवडटा. केन्ना ताचो विशय काका काकी, मामा मामी, आजो आजी, तर केन्ना ताचो विशय फक्त बाबू. तुमी आयकतली ताज्यो खबऱ्यो? यो गो श्रियाबाय, सांग सगळ्यांक तुज्यो खबऱ्यो. पूण म्हजी एकूच अट, खबऱ्यो फक्त कवितेंतल्या ना. आता तुमच्या मुखार कविता सादर करतले बाय श्रिया सरमळकर. हांव तुमकां उमेश काकान बरयल्ल्यो 2 कविता म्हणून दाखयता. पयल्या कवितेचें नांव धाकटुली गावना. आजो म्हजो केपेचो, फळो खाता शेपेचो, आजी म्हजी जुव्याची, फाती मायटा जायाची. काका म्हजो काणकाचो, नेगोस करता माणकाचो. काकी म्हजी कवळेची, उसळी करता चवळेची. मामा म्हजो बोरयेचो, नेगोस करता माणकाचो. मामी म्हजी मयेची, नेवऱ्यो करता सोयेची. बिलू करता म्याव म्याव, दूध पिऊ काय मेमे खाऊ. कावळो करता काव काव, सगळ्यान परस शिट्टू खाव. कुतू करता भूक भूक, चोरांक वळखूंक अर्चो नाचूक. चिमणी करता चीव चीव, घोट्टेर बांदून ठोकलो जीव. आता म्हजी दुसरी कविता बाबू. बाबू रमला पाळण्यात, बाबूचे मान खेळण्यात. बाबू खाटी चडटा 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 पडटा. केन्ना खुदू खुदू आसता, केन्ना हिमटी काडून रडटा. बाबू जाला हट्टी, जेवपाक घालता अर्टी. पापाक घट्ट धरता, आयकून कुकराची शिटी. देव बरो करूं.
कविता आमच्या फुडें दवरली न्हय. आमचे निश्काबाय खूब बडबडे. ते कोणाय कडेन मैत्री करून उलोवपाक सुरू. पूण ताजें उलोवप मात सुरान आयकन आयकन दिसता. ते पळयात आज ताका एक चानी मेळ्ळाशी दिसता. चला तर आयकुया ताचे शब्दसूर. आतां तुमच्या मुखार कविता म्हणपाक येता बाय निश्का वागळे. तुमकां सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. म्हजें नांव निश्का नीरज वागळे आनी आज हांव तुमचे मुखार एक सुंदरशी कविता सादर करता. कवितेचें नांव चाने चाने गोड कर. लुसलुशीत शेपडी फुलीत चोय वशीन नदर फिरीत धांवत पळत झाडार अशी कामां इतली करता कशी. लुसलुशीत शेपडी फुलीत चोय वशीन नदर फिरीत धांवत पळत झाडार अशी कामां इतली करता कशी. खांदी हालीत झडीत पानां घालची कितली थुमशेणां. अप्रूप तुजो खेळ चानी शिकली खंय कोण जाण. खांदी हालीत झडीत पानां घालची कितली थुमशेणां. अप्रूप तुजो खेळ चानी शिकली खंय कोण जाण. पिकल्या जगमा झाडां बाबू खातीर राखून दवर. आंबट जर आसत तर चानी चानी गोड कर. पिकल्या जगमा झाडां बाबू खातीर राखून दवर. आंबट जर आसत तर चानी चानी गोड कर. चानी चानी गोड कर. चानी चानी गोड कर. निश्काबाय तुवें बरी कविता म्हणली आं. आमच्या सानिकाबाय निसर्गाचेर खूब प्रेम. ताका जनावरां खूब खूब आवडटा. दिसभर तांच्याच तोंडार कुतू बुकी बिलू आनी कितें कितें. चलात तर ताज्याच तोंडाच्यान आयकुया ताजी कवना. आतां तुमच्या मुखार कविता म्हणून येता बाय सानिका बोबे. दूध पिवता मेमे खाव. काळो करता काव काव सगळ्या परस शिटू खा. कुट्टू करता भूक भूक काळा मोकळो करतो नाचू. सुन्नी करता चिव चिव मोठे लावून फकून मिळून. बरें सादरीकरण केलें सानिकाबाय. आमी भुरगीं तुमकां सगळ्यांक खूब आवडटा न्हय. तर तुमी आमच्या सगळ्या प्रश्नांचो जापो कित्याक दिवंक सोदना. केन्ना केन्ना म्हाकाय तशें दिसता. अशें जालें जाल्यार कितें जातलें तशें जालें जाल्यार कितें जातलें आनी हांव गोंधळाट पडटा. आमच्या अंतराबायकूय अशेंच दिसता खंय. पूण तुमी भिवनाकात आं. ताणें आपल्या प्रश्नांची उत्तरां पयलींच सोदून दवरल्या. चला तर पळोवया आमच्या अंतराबाय कितें म्हणून सोदता तें. आतां तुमच्या मुखार हांव आपयता अंतरा कामत. नमस्कार. हांव अंतरा निनाद कामत. आज तुमच्या मुखार चाने चाने गोड कर या पुस्तकातली एक ल्हानशी कविता सादर करता. घोड्याक जर आसली पाखां. घोड्याक जर आसली पाखां सांग कितें तो करतलो. मळबांतल्या कुपा लागीं आपालिपा खेळटलो. मळबांतल्या कुपा लागीं आपालिपा खेळटलो. माकडाक जर आसली सोण. माकडाक जर आसली सोण कितें जातलें सांग. सोणीन तो परत परत खरपितलो आंग. सोणीन तो परत परत खरपितलो आंग. हुंदराक जर आसली शिंगां. हुंदराक जर आसली शिंगां सांग कितें तो करतलो. मातये भितर शिंगां रुमून बिळा मोठी खणटलो. मातये भितर शिंगां रुमून बिळा मोठी खणटलो. देव बरें करूं. देव बरें करूं अंतराबाय. ज्या वेळेची आमी मनांतल्यान वाट पळयताली ती वेळ आतां आयिल्ली आसा. हांव मागता माचयेर बशिल्ल्या मानेस्ता कडेन तांणी पुस्तकाचें उक्तावण करचें. लुसलुशीत शेपडी फुलीत चोय वशीन नदर फिरीत धांवत पळत झाडार अशी कामां इतली करता कशी. लुसलुशीत शेपडी फुलीत चोय वशीन नदर फिरीत धांवत पळत
कशी खांदी हालीत झडीत पाना गालची कितली थुमशेणा अप्रूप तुझो खेळचानी शिकली खंय कोण जाण खांदी हालीत झडीत पाना गालची कितली थुमशेणा अप्रूप तुझो खेळचानी शिकली खंय कोण जाण पिकल्या जगमा झाडबाय बाबू खातीर राखून दोर आंबट जर आसत तर चानी चानी गोड कर पिकल्या जगमा झाडबाय बाबू खातीर राखून दोर आंबट जर आसत तर चानी चानी गोड कर चानी चानी गोड कर. हांव मुखेल सोयऱ्यांकडे मागता की पुस्तकांचे मांडावळ आणि छापणावळ करपी नवनिर्मिती क्रिएशन्सचे बालकृष्ण पिळगांवकर हांकां पुस्तकाची प्रत भेटयची. तुम्ही पळयलाच न्हय, उमेश काकान 2 पुस्तकां बरयल्या. होदळ भुरग्यांनी सादर केल्ल्यो कविता तांच्याच कवितेंतल्या पुस्तकाचेर. तांचें दुसरें पुस्तक काणयेचें, ताचें नांव हुनीर बाबुले. ह्या पुस्तकाची खासेलपण म्हळ्यार ते कोंकणी आनी इंग्लीश दोनी भासांनी आसा. ह्या पुस्तकांतलो एक वेळचीक वांटो तुमचे फुडें सादर करतली बाय खुशी नार्वेकर आनी बाय सलोनी सरदेसाय. झाडान दोळे उगडले आणि पानां सळसळायत विचारले, कोण तुम्ही? दोगांनी भीत भीत सांगले, आम्ही दिसूक कुकुले, आम्ही हुंदीर बाबुले. झाडान खोशयेन म्हटले, चलात भुरग्यांनो, तुम्ही जाय तितली मजा करात. हुंदीर बाबुले नाचले खेळे. तांणी झाडाची गोड फळां खाल्ली आणि झाडाच्या सावळेक विसव घेतलो. Who do we have here? Asked the tree, as it opened its eyes and rustled its leaves. We are little, we are nice, we are the teeny weeny mice, they answered with fright. The tree was pleased and said, come on, little ones, have fun. The little mice danced and played. They ate sweet fruits from the tree and rested in its shade. लागीच तांकां एक न्हंय दिसली. व्हांवतें उदक रुपे कशें चकचकताले. चल आमी पेंवया, एकल्यान दुसऱ्याक उमेदीन म्हणलें आनी दोगांयनी उदकांत उडकी मारली. उदक थंडगार आशिल्लें तरी तांकां मजा आयली. न्हंयेतली नुस्तीं तांकां पळोवन खोशयेन उदका वयर उडक्यो मारपाक लागली. They glanced upon a lake with flowing water that shone like silver. Thrilled at its sight, one said to the other, let's swim, and both jumped right in. The water was icy cold, but they enjoyed their swim nevertheless. The fish in the lake leaped up with delight on seeing them. कार्यावळीक फुडें व्हरतना हांव मागता उमेश काका कडेन ताणें आपली 2 उतरां उलोवची. देव बरें करूं विलीबाय. सगळ्यांक पयलीं म्हणजे तुमकां नमस्कार. आनी इतले सगळो हॉल भरून आयिल्ल्या खातीर कोण पयशान आयिल्ले आसतले ह्या कालोव्याच्या दिसांनी तांकां देव बरें करूं. हांव बशिल्लो तेन्ना म्हाका अशें दिसून आयलें की हांवें जी कल्पना केल्ली जेन्ना ही 2 बुकां प्रकाशीत करतलो तेन्ना हांवें मनांत ती कल्पना केल्ली की ही भुरग्यांची पुस्तकां म्हणटकच अशी एक कार्यावळ आसतली ज्या तातूंत भुरग्यांचो वांटो आसतलो. आनी हांणी खरेंच सगळ्याच भुरग्यांनी सादरीकरण खरेंच बरें केलें. आनी भुरग्यांची कावयां भुरग्यांची गोश्टी भुरग्यांच्या तोंडांतल्यान चड बऱ्यो दिसता हें तुमकांय खबर आसा. जाल्यार म्हणजे पयलें पुस्तक आसा तें चानी चानी गोडकर. हातल्यो ज्यो कविता आसा त्यो हांवें अर्द्या वयर हांव धाकटो 13-14 वर्साचो आसतना बरयल्ल्यो.
म्हाका दिसता त्या वेळार अशें वातावरण आशिल्लें की घरा की बाबा आमकां परत परत खूब फाटी अश्यो स्वताच्योय शिकयतालो आयकयतालो आमच्यो कविता हाजे हळवताल बेबो म्हणा किंवा बेब्याचे काजार माजराचे काजार जल्ल्याची जात्रा जे तांकां कोंकणी साहित्याचो तांचे साहित्या कडेन संबंद आसा तांकां हांव कितें म्हणटा तें कळटलो की तो एक काळ आशिल्लो ज्या वेळार भुरगीं ही पदां आयकून किंवा खडार मळार आयकून अशी व्हड जातालीं. जाल्यार त्या वेळार ही गाणी जालीच. वयल्यान बाबा म्हाका आतां कळटा की बाबा म्हाका थोडी लोकगिताची अश्यो म्हणून दाखयतालो आनी ताजो प्रभाव म्हणजे अजून आसा. म्हणून एखादें त्या वेळार हांवें अशी कवनां करपाची सुरू केल्या. एक दोन हांव म्हणून दाखयता. बाबा म्हाका म्हणटा बाबाच्यो कवितांनी ही लोकगिताची लोकवेदांतले अशे म्हणजे लोक म्हणजे फोकलोर जाका म्हणटा. एक म्हाका म्हणटालो बाबा आमचो सातुलो घेवन पाटुलो फुलां पुजायतालो. आमचो सातुलो घेवन पाटुलो फुलां पुजायतालो. आमगे फुलां गे सवाय जाय तितली भराय करूं नाकाय लांबाय. आमगे फुलां गे सवाय जाय तितली भराय करूं नाकाय लांबाय. आनी एक म्हणटालो म्हाका ती इच्छा जाली म्हणून हांव म्हणून दाखयता. कावळ्या काकान रे बाबालो मामा देखिलो सातेकू रे ताच्या सत्री खाकेकू. कावळ्या काकान रे बाबालो मामा देखिलो बंदारू रे ताच्या नाल्ल खांदारू. कावळ्या काकान रे बाबालो मामा देखिलो. आनी त्या वेळार हांवें एका बरोबर ऑलमोस्ट 12-13 सुमार कविता केल्यो आनी एका कादेरनान बरोवन दवरल्यो. बाबाक म्हाका दिसता तेन्ना खबर सुद्दां ना हांव बरयता म्हणून. आनी एक दीस हांवें बाबाक तो कादेर काडून बाबा म्हणलें की वाचून म्हज्यो सगळ्यो कविता आसा. आनी बाबान वाचल्यो त्यो बाबाक खूब आवडल्यो. आनी बाबान तातूंत म्हणजे शुद्ध लेखन तेन्ना भुरगोच आशिल्लो म्हणून ह्रस्व दीर्घ अनुस्वार बी सगळें हांगचे थंय जाल्लें. पूण बाबान त्या पुस्तकान सगळे चेंजीस करून म्हाका दिले. आनी खरें म्हणल्यार अजून म्हजें शुद्ध लेखन तितलें कमीच पडटा. आनी ह्या वेळार म्हाका अर्चनाबाई कामत तांच्या हांव सदांच कार्य आसा. तिणें म्हाका शुद्ध लेखनाचे थोडे सजेशन्स करून त्या जाग्यार घाले. हातली अर्द कविता भुरगेपणांत पडल्यो. मागीर एक मदीं मोठो खंड पडलो कित्याक हांव भुरग्यांची कविता बरोवपाच्यो बंद केल्यो. आनी जेन्ना म्हजो बाबू जालो तेन्ना ताज्या खातीर म्हणून हांवें कविता रचल्यो. अर्द कविता पयलींच्यो 13-14 वर्साच्यो आसतना बरयल्ल्यो आनी आतां मागीर 35 किंवा त्या वेळार बरयल्ल्यो. आनीक त्या वेळार बाबूक त्यो खूब आवडटाल्यो आनी हांवें चिंतिल्लें की पुस्तक काडटलो बाबू धाकटोच आसतना. पूण आतां बाबू जाला त्या वेळार इवन चित्रा खातीर तो म्हाका चड मदत करतालो की अशी करुया अशी आतां कोणाक माकडाक सोण आसली जाल्यार अशें काडुया तशें काडुया आमकां सजेशन्स दितालो त्या वेळार. आनीक पूण ही पुस्तक प्रकाशीत करपाक कितले अडचणी येता ते म्हाका दिसता प्रत्येकान अणभवच्यो पडटा. कित्याक जेन्ना सगळें रेडी जालें म्हाका चित्रकार सारको मेळना जालो 2-3 म्हजे कडेन. पूण मागीर लकिली म्हणटा तसो सारिकेच्या हायर सेकंडरी स्कुलान पोरस तेन्नाच म्हाका दिसता 10वी करून जॉयन जाल्लो. सारिकान म्हाका केलें. हांवें ताका एक सिट्युएशन दिलें. तें सवणे आनी किडे बरें तुमी पळयलां न्ही. एक कविता म्हणिल्ली ती सवणे आनी किड्याची. आनी म्हाका दिसता स्मिथ बाबून ती सगळ्यांत पयली. ताका हांवें तें सिट्युएशन दिलें आनी ताणें म्हाका अशें काडून दाखयलें की सगळे जी भाव आसा जनावरांचे भाव चित्रांनी येवप खूब कठीण. पूण ताका तें जमलें. आनी ताज्या मागीर हांवें म्हणलें म्हाका आनी कोणूच नाका म्हाका परसूच जाय. आनी परसा प्रत्येक सिट्युएशन तुमकां पुस्तकां वाचतकच कळटलें. प्रत्येक सिट्युएशन हांवें ताका अशें जाय तशें जाय सांगलें. आनी प्रत्येक कडेन ताणें तें एक्सप्रेशन हाडलां ऑफ फियर
भंय आशिल्लो ज्यो जनावरां भंय दिसता किंवा उमेद आसता प्रत्येक कडेन एक तातलें म्हाका सगळ्यांत चड आवडलें म्हणटा तें एक संगीत संमेलन म्हणून आसा तातूंत मोर नाचता आनी जिराफ घुंगरू घालून नाचता आनी कोण पद म्हणटा आनी तातूंत माकड आमचो कोलो बसला फुडें पयल्या सिटार आनी ताजे सायडीक बसला शिव आनी ताजे सायडीक एक मेरू बसला आनी कोलो आनी शिव दे आर एन्जॉयींग इट पूण मेरू आसा तो सामको असो जीव मुठीत घेवन बसला ताणें तें मुद्दम तुम्ही पळयात तर ताणें ताजें एक्सप्रेशन पळय काडलां तें सांगपाचें म्हाका दिसता जर म्हजो बूक तुमकां आवडलो आनी तो उठून दिसता किंवा ताजो प्रभाव भुरग्यांचेर बरो पडलो किंवा तांकां तो खूब आवडलो जाल्यार ताका खूब श्रेय आमच्या पोरस बाबाक वता ताका हांव उपकारीक करतां. दुसरें आनी एक अडचण म्हणल्यार सादी गजाल म्हणजे खरेंच दिसना म्हाका आतां सुमार 7-8 म्हयने हांवें फक्त नांवा खातीर वगडायले नांवूच मेळना कितें धाकटुली गितां म्हणूं काय आवाणकुली गितां थोडी आशिल्लीं नांवां ऑलरेडी आनीक कितें सुचना तेन्ना शकुंतला बाय जे म्हणजे म्हाका मार्गदर्शन करता केन्ना केन्ना शकुंतला बाय ताणें सांगलें तुमी उदय बाबाक तूं कित्याक विचारना काय म्हणून आनी खरेंच उदय बाबाक हांवें विचारलें उदय बाबान 2 दिसांनी म्हाका नांव सुचयलें त्यार उदय बाबाचो खूब उपकारी आसा. आनी उदय बाबाचो हांगा म्हणजे उतराक मान दिवन ते हांगा आयले म्हाका खूब खोस दिसता कित्याक हाजे पयलीं सुद्दां जेन्ना बाबा वतकच हांवें ग्रूप फॉर्म करून ट्रायलिंगल एक हें केल्लें बूक 3 भासांनी तेन्नाय उदय बाबाक आपयलो आनी तेन्नाय ते आयिल्ले. आतां जेन्ना हे नांव आयलें चानी चानी गोळकर म्हाका एक टेम्पटेशन जालें की बाबा जे पयलीं ठरयल्लें मुखचित्र कवर पेज तातूंत चानी आशिल्ली ती येदी आशिल्ली सगळीं जनावरां आनी तानी येदीच म्हाका कितें दिसलें मागीर इनजस्टीस शी दिसली बाबा कित्याक येदो व्हडलो नांवान मान दिता पूण जागो इतलोच दिलो म्हणून हांवें पोरसाक सांगलें पोरस बाबा म्हणलें पळय आतां हांव नांव बदलता तूं म्हाका चानीचेर करून दी म्हणजे चानीचेर ताणें हें करून दिलें कितें तें आनी टेम्पटेशन म्हाका जालें की रोखडें त्या नांवाचेरूच हांवें कविता पाळ्ळी म्हणटा तशी मुद्दम कविता वेगळी जी आनी निश्काबाईन म्हणिल्ली गायिल्ली पळय ती कविता खरी पयलीं नाशिल्ली तातूंत पूण नांवा वयल्यान हांवें ती मागीर तयार केली. दुसरें जें पुस्तक आसा तें हुनीर बाबुलें ती एक काणी जी हांव घडोवन म्हणजे घरान जी धाकटी भुरगीं आसतालीं एक शिल्पा आसताली म्हजी मावसभण आयला ते हांगा मागीर सलोनी म्हजी भावाची चली शाल्म म्हजो भयणीचो चलो भाचो आनी कोणी अशीं भुरगीं सोयऱ्यांतलीं भितर आयलीं तांकां हांव सांगतालो ही काणी आनी काणी बरी कित्याक ती एंडींग ताजें बरें म्हणजे कितें सगळें सुखान मागीर रावतात अशें आनी तांकां म्हणून तें आवडटालें तांकां फक्त कितें आशिल्लें तातूंत तो सोंसो आशिल्लो मेन जो एक्टर आशिल्लो तो सोंसो पूण हांगा हांवें कितें केलें उनीर बाबुला केलें 2 जाण ट्विन्स तांचे एडवेंचर्स अशें आनी म्हाका तें नांव सुद्दां कशें सुचलें की एक लोककाणी आसा एक हुनीर बाबुलो तो चुन्ना खावंक वता आनी मागीर ताच्या हातून पांयाक कांटो तोपता म्हणून तो मागीर म्हाल्या कडेन वता अशी व्हडली स्टोरी आसा ती तें म्हाका हुनीर बाबुलो तें जें नांव आसा तें आवडलें म्हणून हांवें तें हुनीर बाबुले आनी ती काणी म्हाका परत आनी एक टेम्पटेशन जालें म्हणटकीर की ती म्हाका दिसलें की हांवें बेब्याचे काजार जे बाबाचे आसा न्ही ते कोंकणींतले हांवें इंग्लीश ट्रान्सलेशन केलें म्हणजे दोनी वर्जन्स आशिल्ले बेब्याच्या काजारान सो ऑलरेडी म्हाका ते एक्सपिरियन्स आशिल्ले की बाबा दोनी जर एकाच बुकान आयले आनी ते लोकांक खूब आवडिल्ले की दोनी जांकां इंग्लीश कोंकणी सारकी कळना किंवा दोनी वर्जन्स आयले की एक ताजी लेवलूय कळटा म्हणटकच हांवें डिसायड केलें की बाबा ते कोंकणींनीच बरोवचें एकाच पेजीर इंग्लीश वर्जनूय दवरलें हांवें आनीक ताचें आनी एक कारण म्हणल्यार एक म्हणजे एक कलीग आसा तिचो भाव फॉरेनाक आसता USA तिणें म्हणलें की आपल्याक उमेश आपल्याक कितें सगळ्यो ज्यो गोश्टी आसा कवनां आसा कोंकणीन त्यो आपल्याक दी कित्याक आपल्याक ते आपल्या भावाल्या चल्याक कांयच गंध ना आमच्या कोंकणी संस्कृतीचो जितली कवनां मेळटा हें मेळटा तें सगळें करून दिया म्हणून हांवें ताका सगळें इकठ्ठो करून दिलो
झॅरॉक्स काडून सगळे की तूं ताका युएसएक धाडून दी म्हणून. तेन्ना म्हज्या मनान विचार आयलो की आमकां जर म्हणजे त्या भुरग्यांक एखादें को रिलेट करपाक जाय जाल्यार एक इंग्लिशीचें जर सायडीक आसलें जाल्यार बरें जातलें अशें म्हणून. आनी थोड्या लोकांचे हांव उपकार मानता. तुमच्या हातान जेन्ना पडटली तेन्ना सपोज जे ओवरऑल जी लूक आसा न्ही हाजी म्हणजे बाळकृष्ण पिळगांवकार नवनिर्मिती क्रिएशन्सान तो बूक बरो केला सामको. ताजी मांडणी बिगणी सगळें सारकें केल्या. त्या भायर त्या खातीर बाळकृष्णाचे हांव उपकार मानता. त्या भायर जर फ्रॉम द एस्थेटीक पॉयंट ऑफ व्यू जर तुमकां दिसता की तें बरें आसा ते ताजे श्रेय हांव म्हज्या भावाली चली आमचे पुतणी सलोनी सरदेसाय ताणी आतां पॅसेज वाचिल्ली इंग्लिशीन तिका दिता की ताणें म्हाका सगळे सामके अशे वेल्युएबल सजेशन्स दिले की भुरग्यांक आनी आतांचे पिळगेक ते कशें आवडटले म्हणजे कशें आसल्यार आवडटले इन्क्लुडींग द फॉन्ट आनी कशें प्लेसमेंट आनी म्हणजे कशें सगळे बारीक बारीक ज्यो गोश्टी आसा त्यो ताणें म्हाका सांगल्यो. ताका ताज्या खातीर ताजें हांव उपकार मानता. आनीक सगळे तुमी हांगा आयले आनी म्हज्या त्या पुस्तकान जर भुरग्यांक म्हाका दिसता एकदां हांवें एक्सपेरिमेंट कसो करून पळयल्लो की सुरवातीक म्हज्यो कविता भुरग्यांक कश्यो लागता. 2 एक्सपेरिमेंट केले. एकदां हांव बिचोली खंयच्या तरी कार्यावळीक गेल्लो. थंय हांवें स्कूल चिल्ड्रना शाळेच्या भुरग्यांक फुडें म्हज्यो कविता म्हणून दाखयल्यो आनी तांकां त्यो सगळ्यो आवडल्यो सगळ्यांक इतले की ताज्या मागीर दुसऱ्या दिसा पेरंट्सांनी म्हाका फोन करून आपल्याक दी म्हणून सांगलें अशें. आनी 1-2 भुरग्यांक हांवें दाखयल्यो ताकाय आवडली. एक भुरगो 8-9 वर्साचो आशिल्लो. ताणें म्हाका सारको खरो अभिप्राय दिलो की 8-9 सामक्यो बऱ्यो आसा म्हणलो. 8-9 वर्साचो सामक्यो बऱ्यो आसा पूण ही धाकटी भुरग्यांची म्हणून 8-9 वर्साचो भुरगो पूण कितें आसा आनी आतां 8 वर्साची भुरगीं म्हणजे तांकां पयलीं आमकां 15 वर्सां खबर आसताली तांकां आसता पूण ताणें हें दिलें पूण बरें आसा म्हणलो. आवडटली त्या भुरग्यांक आवडटली आनी म्हणून हांव चड फुडें सरलो की असलें हांवें जर कितें बरें कार्य केलें बरोवप केलां आसत तें लोकां कडेन पावप तें म्हजें कर्तव्य आसा. आनी त्या खातीर हांवें क्वॉलिटी अशी दवरल्या की लोकांक भुरग्यांक बरी दिसतली. आनी हांव मानता की म्हाका लागून जर भुरग्यांक खोस मेळटा तांकां जर समाधान जाता ते म्हणजे कवितांनी जाल्यार म्हजें जें ध्येय आसा तें साध्य जालें. एखादें कोणाक उपकार मानून जर विसरला आसत दिनेश भाव मयेकार सांगपाची गरजूच ना. इतलें मार्गदर्शन करता आनी एक प्लॅटफॉर्म दिता सगळ्यांक. म्हणजे आतां बाबा सदांच म्हणटालो की लोकांक फक्त लेखक दिसतात म्हणून कवी दिसतात म्हणून जे पड्ड्या फाटल्यान जे काम करतात ते सट्ट करून दिनेश भाव लेखन करताच त्या भायर अशें फॅसिलिटेटर जावप म्हणजे कोणाचे बरयल्लें आसा तें लोकां पर्यंत पावप तें गॅप भरून काडप ही सोपी गजाल न्ही. पूण म्हज्या मतान तो खूब कडेन म्हज्या पुस्तकाक अशें न्ही पूण खूब कडेन तो अडचणी पयस करता आनी लोकां मेरेन सगळें जें पावपाक साहित्य पावपाक जाय जें जें लागता तें करचें पडटा तें तो सगळें करता. त्या खातीर हांव तांचे उपकार मानता. आनी कोणा कडेन जर एखादें सांगपाचें उरलां आसत जाल्यार क्षमस्व देव बरें करूं. देव बरें करूं काका. आतां हांव मागता पारसबाब नार्वेकर हांच्या कडेन ताणें आपली मनोगत व्यक्त करची. सो माचयेर आशिल्ल्या मुखेल सर्वे श्री डोंगरेकर मानाची सर मॅम राजश्री गांवणेकर सर आनी हांगा जमिता सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. आज हांव सगळ्यांत पयलीं सर आनी मॅम सारिकाचे उपकार हांचे आभार मानूंक सोदता. सो म्हाका याद आसा की हांव 11वेक आसतना मॅम सारिकान म्हजी चित्रां पळोवन सराक म्हजें नांव सजेस्ट केलें आनी ते जी इन्स्टन्स तांणी सांगलो की म्हाका एक चित्र काडपाक लायलें आनी ते अप्रूव करूनच मागीर ह्या कामाक सुरवात जाली. आनी सरांचे खास आभार कित्याक की म्हजो 12वेचो अभ्यास मागीर म्हजे आर्किटेक्चर कॉलेजीचे सबमिशन्स
आनी हे सगळ्या खातीर म्हाका ह्या कामाक चड वेळ कंटिन्युअस दिवपाक मेळना म्हणून ते खूब म्हज्या खातीर सुद्दां म्हज्या खातीर हे काम लांबून गेलां आसूंक शकता. पण सरान म्हजेर विश्वास दवरलो आनी म्हज्या वेळा अनुसार सगळे मांडून हाडले आनी म्हाका कांयच त्रास जावपाक दिवना. आनी आज हांव जेन्ना म्हजी चित्रां पुस्तकान छापिल्लीं पळयता तेन्ना म्हाका खूब खोशी जाता, कित्याक की सरान म्हाकाच न्ही तर म्हज्या चित्रांक सुद्दां आज एका मानाच्या स्थानार बसयला अशें म्हाका दिसता. आनी सो बेसिकली हांव 16 वर्सांचो आशिल्लो, प्लस प्रोफेशनल सुद्दां न्ही. आसतना सरान आनी मॅमान म्हज्या कलेचें कौतूक केलें आनी ही संद म्हाका दिली. ह्या बद्दल हांव परत तुका हांव बरोवन हाडप म्हजें पयलेंच केस. देव बरें करूं. आतां म्हाका बाप सारस सरदेसाय हाज्या कडेन ताणें आयची मानाची सोयरी भोवमानीत राजश्री गावडेकार ठाकूर हांचे वळख करून दी. नमस्कार. आईची मानाची सोयरी भोवमानेस राजश्री गावणेकार ठाकूर हांचे विशीं 2 उतरां सांगता. ती मडगांवां प्रेझेंटेशन कॉन्व्हेंट उच्च माध्यमीक विद्यालयांत शिक्षिका म्हणून काम करता. विद्यार्थी आसतना विविध सांस्कृतीक आनी क्रीडा सर्तींनी तांणी भाग घेतलो. तशेंच खगोलशास्त्रा संबंदीत खुबश्या कार्यावळींनी वांटो घेतलो. शिक्षक म्हणून वावुरतना नृत्याच्या आनी हेर सांस्कृतीक कार्यावळींनी तशेंच शैक्षणीक प्रकल्प करपाक विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन आनी प्रशिक्षण दिलें. प्राथमीक शाळांतल्या भुरग्यां खातीर तांणी कार्यशाळांचें आयोजन केलें. विज्ञानाचेर आधारीत खेळणी आनी खेळण्याच्या माध्यमांतल्यान विज्ञानाचें शिक्षण ह्या विशयांचेर कार्यशाळांचें तांणी आयोजन केलें. मज्जा ह्या संस्थेन आयोजीत केल्ल्या प्रयोग करतना मजा ह्या कार्यावळींत तांणी रिसोर्स पर्सन म्हणून काम केलें. त्या भायर अखिल गोंय कोंकणी नाट्य सर्तींत तांकां 1992, 1993 आनी 1994 सेगीत 3 वर्सां बायलां गटांत अभिनयाचें पयलें इनाम मेळोवपाचो मान मेळ्ळो. कला अकादमी गोंय हांणी तांच्या ह्या यशा खातीर तांचो भोवमान केलो. तशेंच गोमंत विद्या निकेतन मडगांव हांणी आयोजीत केल्ल्या अखिल गोंय मराठी नाट्य सर्तींत तांकां अभिनयाचें पयलें इनाम मेळ्ळें. कोंकणी भाशेचे सेवेंत आनी उदरगतीन तांचें योगदान सतत चालू आसा. हांव मागता भोवमानीस राजश्री गावणेकार ठाकूर हांचे लागीं की तांणी 2 उतरां उलोवचीं. भोवमानीस उदय बाब, पौरस बाब, उमेश बाब आनी हांगा जमिल्ले सगळ्या मानेस्तांक म्हजो नमस्कार. पौरसाक सांगता अजुनूय बरोवनूच हाडटा आमी. कित्याक कांय गजाली सुटत जाल्यार मागीर दिसता अरे हें सांगूंक जाय आशिल्लें, हांव मुद्दम सांगूंक जाय आशिल्लें म्हाका. मातये सकयल आनी पड्ड्या फाटल्यान वावुरपाचें सदांच आसतालें आनी तेंच करीत आयलें, तीच संवय. ह्या इतले म्हान मनशा मदीं म्हाका उबें रावपाची संद आनी दिली, देव बरें करूं. कित्याक ही संद मातशी अशी कुस्तारशी दिसता. सहज वावरप बिवरप बरें पडटा पड्ड्या फाटल्यान. सो भुरग्यांक पळयलें की म्हाका आपसूक तोंडार हांसो येता. इतली खोशी जाता आनी नशिबान आमी शिक्षक जाल्ल्यान म्हणजे मागूनच मेळना पूण तरी सुद्दां तें मेळ्ळें हें नशीब अशें दिसता. ताका लागून सामकें इतलो आनंद जाता कित्याक म्हाका एकदां याद जाता टिचर्स डे दिसा म्हाका एक आमचे हांव पयलीं चौगुले हायर सेकंडरीन आशिल्लें तेन्ना आमकां प्रश्न विचारताले आनी तातूंत एक प्रश्न आशिल्लो शिक्षक कित्याक जाले, टिचर कित्याक जाले. हांवें आन्सर दिलें टू रिमेन यंग. कित्याक इतल्या भुरग्यां मदीं वावरतकूच इन टर्न आपसूक आमी यंगूच उरता. सो ही सामकी गरजेची गजाल म्हणून चड बरें दिसता भुरग्यां मदीं वावुरतना.
हे सगळें पळयतकूच भुरगेपणांतली याद जाता. म्हजो बाबा आमकां खूब काणयो सांगतालो. म्हणजे अशें की बाबा उबो रावलो उलोवपाक की सर काणी म्हणजे क्लासान येवं किंवा भायरूय आसूं, टिचर आसूं किंवा स्टुडंट्स आसूं, सगळीं जाणां काणयोच सांगून सांगतालीं आनी तरेतरेच्यो काणयो सांगतालीं. आमची आजी आमकां खूब काणयो सांगताली. म्हजे आका तेंय म्हणजे बापायची भयण तेंय खूब काणयो, पूण दर सांगपाची तरा किंवा तातूंतलें चित्रीकरण वेगळें आसतालें. तातूंतल्यान जें आमकां समाजाचें दर्शन घडटा तेंय वेगळें आसतालें. बाबाचें वेगळें, आजयेचें वेगळें आनी आकाचें वेगळें आसतालें. म्हजी आई खूब पदां होंवयो, जशीं आयताराची पदां उमीन जशी म्हणल्या तशी ती म्हणून दाखयताली. आनी तातूंत एक म्हज्या आजयेच्या काणयेन एक बिरबल आनी बादशाह सगळ्यांनीच आयकल्यो आसतल्यो काणयो, त्यो काणयो येताल्यो. आनी तातूंत एक काणी आशिल्ली की बिरबलाक येवपाक कळाव जाता म्हणून बादशाह ताका विचारता कळाव कित्याक जालो. आनी तो जाप दिता बाल हट्ट पुरयता म्हाका येवपाक उशीर जालो. पुणून तो म्हणटा बाल हट्ट, मागीर तो काणी फुडें वता आनी बिरबल सांगता की बाल हट्ट म्हणटा तो महाकठीण, तो पुराय करप सोंपो न्हय. हें जशें सांगलें की म्हाका सदांच दिसप अशें कशें आसतलें, आमी कितें हट्ट करतात, केन्ना गेलो तो अशें सदांच दिसतालें. पूण आजी जाप म्हाका आवय जातकूच मेळ्ळी. दर दिसा आमी आजे कडल्यान त्योच काणयो परत सांगून घेवप. बाबाकूय कितल्या फावटी त्योच सांगूंक लायताले. पूण बाबा कडेन खूब आसताल्यो काणयो. म्हणटकूच काणयोच न्ही, बशींतल्यान येता आसतना कितें विनोद जालो, कितें घडलें तेंय सांगताले. म्हणजे आते सांगताले ते सगळ्यो घडिल्ल्यो गजाली. म्हणजे खंय वाग आयलो, कोणें वागान उडी मारली, मागीर कोणें ताजेर खोट मारली, असल्यो सगळ्यो खऱ्यो गजाली सांगताली. त्योय आयकून आमकां खूब मजा दिसताली. पुणून ती केन्नाच वाजेन नाशिल्ली. वाजेन नासतना सामकी सदांच आमकां त्योच काणयो सुद्दां परत्यो सांगताली. त्यो काणयो पदां जेन्ना म्हणटालीं तेन्ना ते देखावे सामके अशे जिवे तटतटीत जावन आमच्या मुखार उबे जाताले. म्हणजे आमकां अक्षरशा समाज दर्शन म्हणटा ते सामकें घडटालें. इवन बाबा आमकां इंग्लिशीच्यो डॅफोडिल्स सुद्दां सांगताले. आमी डॅफोडिल्स केन्ना पळोवना, ती चित्र आसा ताजे वयल्यान तेजें वर्णन करता तेजो काय आमीच तातूंतल्यान वता काय अशें दिसतालें आमकां सगळें. पूण जेन्ना हें म्हाका करचें पडलें तेन्ना भुरग्यांक जाय आशिल्लें भुरगेंपण आनी ती सोबीत सरभोंवतण तांच्या मुखार तांकां जाय तशी पितारप हें एक व्हड आव्हान हें म्हाका कळ्ळें. आनी हें जांकां जमता तो मनीस, जाका जमला तो मनीस सगळ्यान सुखी आनी अपरुपाचो मनीस. हें पेलप सोंपें न्हय. आनी उमीद हें सामकें एकदम बेस बरें पेल्लां. सो हाडवोताल्लो बेबो बी तुमी आयकलांच आसतलें. आतां हें सगळें जें सांगतात किंवा काणी म्हण चित्रायतात आमचे सगळे, ताजो फुडें खूब उपेग जाता. म्हणजे म्हाका तरी जाला. मागीर तो घडये हांव माचयेर आसूं आनी हांव प्रेक्षकां कडेन संवाद सादता आसूं वा म्हज्या वर्गान आसूं क्लासान, तांकां जेन्ना हांव कितें समजायता म्हाका तें सांगूंक जाय आनी तांचो मूड ना. किंवा कोणाक तरी भूक लागल्या, कोणाक तरी कितें तरी भिंचलां, हें सगळें कळपाक हो अनुभव जो आमकां जो पयलींचो संवाद मेळ्ळा किंवा काणयो सांगल्या ताजे म्हाका खूब उपयोग जालो आनी अजुनूय जाता. आनी अन्वेशाक खबर आसतलें जेन्ना म्हाका ताणें प्रयोगाचे भुरग्यां बरोबर करपाचें प्रयोगांतल्यान विज्ञान म्हाका दिसलें आसतलीं 8वी 10वी म्हणजे आसतलीं भुरगीं. आनी थंय वचून सांगलें आसा गो 4-5 वर्सांची बी आसा, तांकां तें आतां कशें सांगप आनी तें कितें जाय तें कशें करप म्हणून ताजेर विचार केलो. अन्वेशाक लागूनच तें जाय तें म्हजे कडल्यान बरोवन घेता. 2च दीस दितलें, मागीर तातूंत हांव बरयतां. अशें करून बरोवप जाता घडये. आनी ती विज्ञान जेन्ना म्हाका तांकां सांगपाचें आसता तें मागीर तांकां जाय तें तूं कितलेंय विचार मातशें पळयता मुगो अशें म्हणून विचारल्यार तें म्हाका तिसरेंच सांगता ती घड्याळ चलना ताजें तेंच चालू आसता. मागीर हांव सांगता ताका घड्याळांतल्यान भायर काडून म्हजे कडेन हाडप. ह्यो गजाली म्हणजे हें करपाक म्हाका सामको
ह्याच काणयो ज्यो आमी सांगिल्ल्यो किंवा तातूंतल्यान जें आमकां समाज दर्शन घडयल्लें किंवा समाजाचे कितें वेगळे वेगळे घटक सांगिल्ले ताचो म्हाका खूब उपयोग जालो ते पासियेंस ते सदांच उपयोग जाता. सो हडवोताल्लो बेबो आतां आयकलात तुमी दुर्गा वयलो कोमो आंब्या ताळये वयलो कावळो म्हऱ्यान बशिल्लो बुकी हे तर आमचे जिणेचो भागूच जाल्ले. आमी गांवांत रावतालीं. म्हजे गंधार मृणालाक म्हजे दोनी चले जेन्ना हांव तरेतरेचीं कवनां म्हणटालें तेन्ना तांची रायमींग जर सारकें नासत जाल्यार ताका तें जाय तशें नासलें जाल्यार तो रोखडोच तें सारकें करतालो. ताका मागीर एकदां अर्थ लागनाशिल्लो पूण तो सारकें करतालो. ताका तें खटकतालें की तें रायमींग सारकें ना आनी ताजें उतर सारकें तश्शें मेळप बेटेच घालूंक जाय म्हणून घालूंक जायना तें मेळप खूब कठीण आनी तें उमीन इतलें सुंदर सादलां. सो हें जेन्ना पुस्तक म्हज्या हातांत पावलें तेन्ना म्हाका दिसलें अरे मृणाल गंधार ल्हान आशिल्लें तेन्ना येयलें बरें जावपाचें. हातूंतलें रायमींग इतलें सुंदर जालां की तें सहज ताका कळटा आनी ताका घेवपाक म्हणजे म्हणपाक येता. हांवें पुस्तक व्हेल्या बरोबर फोनाचेर म्हणजे ऑडियो कॉलाचेर म्हज्या भयणीचें नातीक तें 1.5 वर्साचें आसा ताका आयकयलें हांवें तें भुरग्यांचें चालू आसता न्ही म्हणजे तें त्या वेळार हांवें जेन्ना फोन केला तेन्ना तें जमीन पुसतालें दांडो तेणें घेवन जमीन पुसतालें. हाणें म्हणलें स्पिकरार घाल म्हणून घालें ताणें आनी हांवें ताका तो लुटू म्हजो बुकी खावन जेवन सुखी घरांत मेमे शिजता वासान लुटू नासता हें वाचून दाखयल्या बरोबर म्हाका हळूच ताणी सांगलें आयकता गो आं म्हणून. म्हणजे बापायन ताका विचारलें कितें करता गो तूं. हें म्हाका दिसूं ना पूण ताणें म्हाका सांगलें अशें अशें करता गो. म्हणजे कितें गो. हांव आयकतां. कितें आयकता गो सांगता म्हजो बुकी जेवन सुकी इतलें ताणें सांगलें म्हाका. आनी मागीर ताज्या उपरांत हांवें काल ताका व्हिडियो कॉल केलो आनी हें दाखयलें चित्रां दाखयलीं जाल्यार ताणें ते एक्सप्रेशन्स आतां ताणें सांगिल्ली न्ही तशी तुजी इतली ताणें दाद दिली त्या एक्सप्रेशन्सांक आनी ताणें आनी एक तातूंतलें नोट केलें तें म्हणपालें तो सामको भिला काय कितें करता आनी तो खंय वता म्हणटा. म्हाका कळना तें अशें कित्याक सांगता ना सोदलें जाल्यार ताची 2 बोटां अशीं म्हणजे ती भुरगे कितले कॅप्चर करता सारकें. आनी काणी हांवें हुनीर बाबुले ह्या काणी म्हणजे काणयो सांगता तेन्ना त्या काणयांतल्यान ते खंय वता आनी हातूंत ते दाखयलाय बी की समाज सुंदरूय आसा आनी तातूंत मातशें वेगळें आसतात. भंयी आसता घरान आवय बापा बरोबर कितले सुखी हेंय तांकां कळोवपाचो यत्न सामको इतलो सोबीत आनी सहज जाला. सो उमी आमी पयलीं पासून वळखतात तागेली म्होवाळ म्हणजे ताजो स्वभाव मायेस्त आनी गोड हे सगळी गोडसाण त्या पुस्तकांनी देंवल्या सुंदरपणान देंवल्या. आनी ताका जेन्ना केन्नाय आमी हडकिलो की तो जी दाद दिता ती खरेंच अपरुपाची आनी हीच गोडसाण ती पुस्तकांनी जी देंवल्या ती सगळ्यांक आवडटली हाजी खात्री आसा. अशीच नवी पुस्तकां तुजी येवची आनी आमकां आमच्या भेटेक येवची अशें हांव येता आनी तुका खूब खूब यश मेळचें. सगळ्यांक देव बरें करूं. आमची मानाची सोयरी भौमानीस राजश्रीबाई ठाकूर हांकां तांच्या मोलादीक उतरां खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा. भौमानीस उदयबाब भेंब्रे हांकां न वळखुपी खूब उणे लोक गोंयांत आसतले. वेवसायांत ते वकील. कोंकणी चळवळींत आनी कोंकणीक मानाचो पाठ मेळोवन दिवपांत तांचो म्हत्वाचो वांटो आसा. गोंयच्या जन्मत कौलाच्या वेळार गोंयचें महाराष्ट्रांत विलिनीकरण जावचें न्हय म्हणून ते वावुरले. राष्ट्रमत दिसाळ्यांत ब्रह्मास्त्र नांवाचें सदर बरोवन तांणी लोकमत घडयलें. कोंकणी राजभास आंदोलनांत तांणी सक्रीय वांटो घेतिल्लो. एक गीतकार म्हणून तांची व्हड नामना आसा हें वेगळें सांगपाची गरज ना. तांचे चान्न्याचे राती हें गीत सगळ्यांच्या ओठार घोळटा. कर्ण पर्व ह्या पुस्तकाक तांकां 2015 वर्सा साहित्य अकादमीचो पुरस्कार मेळ्ळो. तांणी बरयल्ल्या पुस्तकां मदीं ब्रह्मास्त्र
व्हडले घर, कर्णपर्व, अस्मितायेचो कसाय, चान्न्याचे राती, प्रतिक्रियेचे किरायते आस्पावतात. हांव आमचे मुखेल सोयरे भौमानिस्ट उदय भेंब्रे हांचे कडेन विनंती करता की तांणी 2 उतरां उलोवची. आयच्या ह्या सुवाळ्यांतली मानाची सोयरी भौमानिस्ट राजश्री बाय गावणेकार ठाकूर, लेखक भौमानिस्ट उमेश बाब सरदेसाय, बाब पौरस नार्वेकर, संजना पब्लिकेशनचे भौमानिस्ट दिनेश बाब मणेरकार, भुरग्यांनो आणि रसीक भयणीनो आणि भावांनो, आज जागतीक पुस्तक दीस. ह्या शुभमुहूर्तार उमेश बाब सरदेसाय हांची हुंदीर बाबुले आनी चानये चानये गोडकर ह्या दोनूय पुस्तकाचें प्रकाशन जालें अशें हांव मोठे खोशयेन जाहीर करतां. आनी उमेश बाबाक परबीं दिता. त्याच बरोबर बाब पौरस आनी नवनिर्मिती मुद्रक त्याच भशेन संजना पब्लिकेशन्स हांकांय परबीं दिता. भुरग्यांनो, तुमचें गावप काणयो सांगप एकदम बरें जालें. तुमकांय परबीं. म्हाका मातसो मोत्सर दिसलो. तुमी लकी. तुमचे खातीर असलीं पुस्तकां बरयतात. म्हज्या एका भुरग्या खातीर कोण बरयना. ताका परत भुरगो जायन दिसता, पूण कसो जावचो तें कळना. हालीं शाकभाजयेच्या फळांच्या बाजारांत हांव पावूंक ना. पणजे मडगांवां बाजारांत जगमां विकूंक हाडटात काय ना म्हाका खबर ना. गांवांनी बी भुरगीं रानवटी वाठारांत वचून जगमां हाडून घरांत खातात काय कितें हेंय खबर ना. कारण आयचे दीस चिप्स आयस्क्रिमाचे, तातूंत भितर तांकां जगमाचें कितलें पडलां खबर ना. पूण म्हजे भुरगेपणांत आमी जगमां घेवन येताले घरा. आनी जाणटी सांगतालीं ती तशींच हाडल्यान तशीं खावनाकात, ती तोरट लागतली, बरी लागची ना. एक जगम हातार ह्या तळटार दवरात, दुसरी तळटान तें मातशें दामात आनी हात घुंवडायात. आनी हात घुंवडायता आसतना उंदराक मोव कर, चानये चानये गोड कर अशें म्हणात. म्हणटकच ती गोड जातली. आनी खरी तशें करतकच ती मोव जावन गोड जाताली. आतां जाणटी अशी कित्याक सांगतालीं ताची 2 कारणां आसूं येता. एक, तांचे फाटलें शास्त्रीय कारण तांकां स्वताकूच खबर नासता. दुसरें कारण हें आसूं येता की तांकां खबर आसलें जाल्यार तें भुरग्याक कशें समजावचें हो प्रश्न आशिल्लो. तिसरें एक कारण अशें आसूं येता की भुरग्यांक त्या वयांत निसर्गा कडेन जोडपाचें, सैमा कडेन जोडपाचें. आतां सैम म्हणलो की वनस्पत आयली, सृश्ट आयली, हे वेगळे वेगळे तरांचे प्राणी आयले. हुंदीर आयलो, मोर आयलो, हरण आयलें, वाग, सिंह हे तर आयलेच. आनी हातूंतल्यान खुबश्यो गजाली साध्य जाताल्यो. म्हाका दिसता आमी ह्या गिरेस्त दायजा पसून इल्लेशे फाटीं गेल्यात, फाटीं पडल्यात, किंवा ताचें म्हत्व आमकां कळूंक ना. एक गजाल म्हणजे असले गितांतल्यान भुरग्यां खातीर बरयल्ल्या किंवा काणयांतल्यान भुरग्याच्या मनाचेर बरे संस्कार जातात. ल्हान ल्हान प्राण्यांची पसून बुद्ध तांकां कळटा. कासवाची आनी सोंशाची काणी सांगतकच शाणेपण कित्यात आसा आनी चूक खंय जाता हें तांकां कळटा. फाल्यां जर तो एथलेटिक्सांक गेलो आनी जर धांवंक लागलो
जाल्यार हांव खूब फुडें आसा म्हणून जर मातशी स्पीड कमी केली फटकन दुसरो फुडें वचूंक शकता. हें भुरग्याक कळटा. पूण हें अशे रितीन सांगनासतना कळटा कांसवाची आनी सोंशाची काणी सांगतकच. दुसरी गजाल भुरग्याची मनरिजवण जाता. भुरग्याक बरें गीत आयकलें किंवा बरी काणी आयकली जी ताका समजता, जी ताका बुद्दींतल्यान ताज्या काळजांत वता, भुरग्याक आनंद जाता, भुरगें प्रसन्न जाता. आनी हाज्याय परस म्हत्वाचें म्हळ्यार केन्ना केन्नाय तातूंतल्यान कितलेंशें गिन्यान मेळटा जें शाळेंत सांगनात घडये, जें शाळेंत शिकयनात. घडये शिक्षण क्रमीक पुस्तकांनी तें आसयना, पूण आजी जी काणी सांगता जावं आवय जें कितें गीत गायता त्या गितांतल्यान आनी त्या काणयांतल्यान कितलेंशें शाणेपण, कितलेंशें गिन्यान त्या भुरग्यां मेरेन पावता. आनी आमच्या जाणटेल्यांनी जावं लोकसाहित्यांत जावं असल्या मॉडर्न साहित्यांत शाणेपणान एक खूब बरी गजाल केल्या. आमचें आनी निसर्गाचें नातें वेगवेगळ्या तरांनी जोडलां. आमी जाणटे लोक हुंदराक हुंदीर म्हणटात. भुरगीं पिक्चरांत येतकच तो हुंदीर माम जाता, ताका मामाचें स्थान दितात. आनी मामा आनी भाचरा हांचे मदलें नातें तुमी जाणात कितलें लागींचें, कितलें मोगाचें आसतलें. आमी जाणटीं माजराक माजर म्हणटात, ही भुरगीं बिलूबाय म्हणटात. कितलें अपुरबायेचें नांव. कुत्र्याक कुत्रो सुणें म्हणचे नात, कुतू म्हणटलीं. बुकल्याक बुकलो म्हणचे नात, बुकी म्हणटलीं. म्हणटकच त्या भुरग्याच्या बालसाहित्यान कोंकणी भाशेंत एक वेगळी परिभाशा निर्माण केल्या, एक वेगळी टर्मिनॉलॉजी निर्माण केल्या. जंय ह्या प्राण्याक वेगळें वेगळें नांव दिल्लें आसा आनी कांय वेळार ताजे कडेन नातें जोडिल्लें आसा. हें खूब म्हत्वाचें. हुंदीर माम तर सगळ्यांच्या आवडीचो. तो खूब सांपडटा. तो बालसाहित्यांत हुंदीर माम म्हणटा तो म्हाका दिसता चडांत चड जर प्राणी कोणूय येता जाल्यार तो तरेकवारान येता. इंग्लिशींत ह्या हुंदीर मामाक नांव दिलां मातशें मोठ्यान सांगा. ना तो एक जालो जेरोनिमो स्टिल्टन. जेरोनिमो स्टिल्टन नांवाचो एक हुंदीर निर्माण केला एका लेखिकेन आनी ताजी 100 वयर पुस्तकां ह्या हुंदराचेर. म्हणटकच कितली लोकप्रिय तें पुस्तकां जातात हाची कल्पना येता. एक हुंदीर आनी 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 कांय ना, सादो हुंदीर. म्हणटकच हो जो हुंदीर माम आसा तो भुरग्यांक कॅप्चर करता, भुरग्यांची इमॅजिनेशन कॅप्चर करता आनी तें इमॅजिनेशन वाडोवपाक मदत करता. आनी हो हुंदीर इतलो पॉप्युलर जाला हुंदीर माम की ताका जाणट्यांनी चोरला. खंय चोरलं काय म्हणटले तुमी? पोर्तुगेजाच्या काळांत जेन्ना मांडो आनी धुळपदां हांची रचणूक जाली त्या धुळपदांनी हो हुंदीर माम पावला. आतां मांडो म्हणटा तें प्रेमगीत म्हणटात, तें कांय भुरग्याचें गीत न्हय. आनी मांड्या बरोबर धुळपद येता. एक धुळपद आसा, हुंदीर म्हज्या मामा हांव सांगता तुका त्या माजोरीच्या पिल्या लागीं चेळमाडी नाका. हुंदीर मामा आयलो खाटे पोंदा लिपलो त्या माजोरीच्या पिल्यान ताका एक घासा खायलो. तें जें तत्वज्ञान ताजे फाटल्यान आसा ताच्यार एक वेगळीच काणी जावं येता. हें सादें रुपक न्हय, हें भुरग्यांचें तर गीत न्हयच.
हे जाणटेपणांत ज्यो कांय गजाली घडटात भोव करून तरणेपणांत ताचेर आदारिल्ले आसा. पूण तांकां पसून हो निर्माण चोरून व्हरपाची इच्छा जाली हें म्हत्वाचें. आनी बाकीचे प्राणी आसात ज्या प्राण्यां कडेन भुरग्याचो लागींचो संबंद येता आनीक तांकां ते परकी दिसनात. जल्ल्यांची जात्रा जावं बेब्याची काजार वाचतना मनोहर बाबाले ते वेगळे दिसतात भुरग्याक, ते आपले मदलेच दिसतात. आनी म्हणून घोस्तान कोरस जर एक गीत गावपाचें आसलें किंवा नाच करपाचो आसलो ती घोस्तान करता. एकच कुवाडे म्हाका सुटूंक ना. बायलांनी रागार जावचें न्ही हांवें कुवाडे हांव सांगतना. भुरगेपणांत निर्माण म्हणटा तो खूब आकर्शक, खूब एट्रेक्टीव, जाय जायसो दिसपाचो. जाणटी जातकच दादलेय बी आसात हां, फक्त हांव बायलांक कुशीन काडना, हुंदराक भितात. सायकोलॉजी कितली बदलता ती पळयात. आमी जाणटे दादलो कोणें हातां बडी बिडी आसत जाल्यार मारतलो ताका. बायल मनीस आसत जाल्यार ती दुसरे कुडीन धांवन वतली. हांव सरसकट उलयतां, स्पेसिफीक उदाहरण कोणाची घेवन नजर किंवा हें सगळ्याक लागू जाता अशेंय म्हणून नजर. पूण सांगपाचें म्हळ्यार भुरगीं हुंदराक पळयतात आनी जाणटी हुंदराक पळयतात हातूंत हो येदो मोठो फरक पडटा. जाणटी एक तर हुंदराक भितात किंवा हुंदराक मारून उडयतात. भुरग्यांक मात तो उंदीर म्हणजे हें जें निसर्गा कडलें नातें आसा तें नातें जोडपाचें काम आमच्या बाल साहित्यान केलां. एक नदरेन हे संस्कार, आनी जे संस्कार आमच्या भुरग्यांक आज मेळप खूब कठीण जालां. जे जाग्यार भुरगें परदेशी भाशेंतल्यान शिकता, अशी तशी मराठी पसून आमकां लागीं मातशी, आनी मराठीचेर अशेच संस्कार जाल्ले आसात. मराठी भाशेंतूय कोंकणीन जशें घडलां तशेंच मराठी भाशेंतूय आसा. ताका लागून आमी चड पयस पावनात. पूण जेन्ना आमच्या घरांतलें एक भुरगें परदेशी भाशेच्या शाळेंत वता प्राथमीक पावण्यार, तेन्ना ताका बाबा ब्लॅक शीप कळटा, ताजो अर्थ कळना, तें ताणें पळोवंकूय ना. पूण तोंडार ती उतरां बसतात. ताका उंदीरमाम आयकूंकूच येना, ताका उंदीरमाम आयकूंकूच मेळना. ताका सोंसो कांसवाची, वागाची, शिवाची, कोल्याची काणीच मेळना. आनी ताका लागून जे संस्कार आमची पिळगेचेर जाले, उमेशाची पिळगेचेर जाले, ते संस्कार आयच्या भुरग्यांच्या मनाचेर कितले जातात हाचो विचार आमी आवय बापायनी करपाचो वेळ आयला अशें म्हाका दिसता. तशी ही परंपरा अशे रितीचें बरप करून भुरग्यांच्या मनाचेर बरे संस्कार घडोवन हाडप ही सुमार 100 वर्सां फाटली. दिनेश बाबन उल्लेख केल्लो ताजो. शेणै गोंय बाबान भुरग्यां खातीर कांय पुस्तकां बरयलीं. पूण ताणें कितें केलें, ताणें दोळे मुखार दवरलो तो विद्यार्थी. भुरगे म्हणून दवरलो ना, विद्यार्थी म्हणून दवरलो. आनी पुस्तकांनी पाठ दिले. आनी प्रत्येक पाठ हो एक एक संस्कार करपी. पूण तो भुरग्याची मनरिजवण करना, तो भुरग्यांक ते तरेन आकर्शीत करना. कांय वेळार भुरगींच उलयतात, कांय पाठांनी भुरगींच सांगतात आपली गुरुजी विशीं किंवा मास्तरा विशीं कितें भुमिका आसा ती भुरगीं सांगतात. आनी तातूंतल्यान कळटा की त्या भुरग्याच्या मनाचेर कशे संस्कार घडल्यात ते. पूण तें वाचन इल्लेशें सिरियस जाता. बरयलां भुरग्यां खातीर आनी बरें संस्कारी, पूण ताजो परिणाम वेगळे तरेन जाता. शाळेंत शिकोवपाचें. बाल साहित्याची खरी बुन्याद कोंकणी भाशेंत घाली ती मनोहर बाबान. आनी ती घालतनाच इतली बरी घाली की उमेश बाब तूं रागार जावं नाका,
पूण अजून मनोहर बाबाचे फुडें कोण वचूंक पावलो ना. तुवें वचचें अशी आमची इच्छा, पूण अजून कोण वचूंक पावूंक ना. ल्हान ल्हान गोड गोड गितां आसूं सामकी धाकल्या भुरग्यांची, किंवा बेब्याचें काजार आसूं, धल्ल्याची जात्रा आसूं, बाबूचें लग्न आसूं, हें आमकां जाणट्यांक पसून आवडपा सारकें, भुरग्यांकूच न्ही. आनी ती वाचतकच आमी भुरगीं जाल्ल्याची जाणीव जाता, आनंद मेळटा, समाधान मेळटा. हें इतलें गिरेस्त बाल साहित्य मनोहर बाबान आमकां दिलें. आमी ताजेर बिल्डअप करूंक जाय आशिल्लें, कित्याक मनोहर बाब आनी तूं हांचे मदीं आनी एक पिळगी गेल्या. हरशीं मनोहर बाबाचो तूं पूत म्हणटकीर दुसरी पिळगी म्हणूं येता, पूण कोंकणी साहित्याचो विचार करीत जाल्यार आनीक एक पिळगी मदीं गेल्या. पूण ती पिळगी आंदोलन आनी चळवळी करीतच उरली, बाल साहित्य निर्माण करूंकच पावली ना. पूण तुजे पिळगेन हें जर ही जर परंपरा फुडें व्हेली जाल्यार ती आमकां खुबशी बऱ्याक पडूं येता. घडये आमकां जाणीव जायना की साहित्याच्या मळार बाल साहित्याचें म्हत्व कितलें आसलें. भुरग्यां खातीर पुस्तक मरे ताका व्हडलेशें मोल ना अशी आमची समजणी जी चुकता. जाणट्या खातीर बरोवचेंच, पूण ही वाचनाची जी आवड आसा तो संस्कार करतले जाल्यार बऱ्यांतलें बरें बाल साहित्य आमच्या भुरग्यांच्या हातांत पावपाची गरज आसा. तें जर पावलें ना, अजिबात पावलें ना, जाल्यार तें भुरगें बाडेन बाबा ब्लॅक शीप करीतच उरतलें आनी ताचो अर्थ समजनासतना ती उतरां घोळयत रावतलें. कसलो संस्कार जावंक पावचो ना, ताका स्वताक तातूंतल्यान कांय आनंद मेळचो ना. पूण अशे तरेचें बाल साहित्य जें भुरग्यांक आकर्शीत करता, जें भुरग्यांक ओडून घेता, वाचूंक लायता, ज्या भुरग्याची खबर राजश्री बाईन सांगली तशें आयकतकच ताच्या कानार पळय जीं कितें उतरां पडटात ती मना मेरेन पावतात. आनी मनांत पावली जाल्यारच ती उरतात, नाजाल्यार एका कानान भितर सरली दुसऱ्या कानान भायर गेली जाल्यार तांचो कांय उपयोग ना, तांचो कांय परिणाम ना, प्रभाव ना. म्हणजे अशे रितीन बाल साहित्याची वाड जावप हें खूब गरजेचें. आनी जी गरज आमच्या शिक्षणीक क्षेत्रांतल्या लोकांक जावं शिक्षण क्षेत्र चलयतल्या सरकाराक जावं आमकां आवय बापायक जे तीव्रतायेन जावंक जाय आशिल्ली ती जावंक ना. कल्पना करात एक इंग्लीश भुरगें जाका एक जेरोनिमो स्टिल्टन नांवाचे उंदराचेर 100 पुस्तकां मेळटात, तरेक तरांच्यो काणयो सांगपी. कितलो आनंद त्या भुरग्याक मेळटा आसतलो ती वाचून. ताची गोडी लागता, एक फाटी संवय लागता. आनी ही संवय फुडें वाचनाची संवय जाता, नाजाल्यार वाचनाची संवय लागूंक पावना. पुस्तक मोठें आसूं आनी वाचता. आज सध्या स्मार्टफोन आतां आसल्यार अशी जर परिस्थिती जाली जाल्यार पुस्तकाचेर मोठो काळ येतलो अशांतली गजाल न्हय, पूण आमी भुरग्यांचेर अन्याय करतले अशें म्हाका दिसता. आमच्या प्रकाशकां मुखारय ही चॅलेंज आसा. आतां दिनेश बाबान सांगलो तशें तांचो सायन्स फिक्शना विशींचो किंवा सायन्स विशींच्या पुस्तकां विशींचो अनुभव आनी असले पुस्तकां विशींचो अनुभव हांव जाणा त्या भशेन व्हडलोसो बरो आसचो ना कमर्शियली विचार केल्यार. हाजें कारण अशें की ताजें म्हत्व आमच्या समाजाक अजून कळचें आसा. नॅशनल बूक ट्रस्ट नांवाची केंद्र सरकाराची एक संस्था आसा, NBT. ती संस्था कित्याक स्थापन केल्या? साहित्य निर्माण करपाक न्हय. साहित्य निर्माण करपाक साहित्य अकादमी नांवाची दुसरी संस्था आसा.
नॅशनल बुक ट्रस्टाचो उद्देश असो की सवाय भितर पुस्तकां काडची, सवाय भितर ताजेर प्रॉफिट करपाचो विचार दवरचो न्हय आनी ती लोकां मेरेन पावोवन वाचनाची संवय लोकां मदीं निर्माण करची, चड करून भुरग्यां मदीं, तरणाट्यां मदीं, आनी मागीर ती संवय लागली जाल्यार जाणट्यां मेरेन आपुणशीच पावता. हें काम थोडी वर्सां जालें, बरें जालें सुरवातीक नॅशनल बुक ट्रस्ट काम करूंक लागतकच. पूण मागीर एक निमित्त सांगलें की ती संस्था दिल्लींतल्यान वावुरता, आमकां कोंकणीक संपादक मेळना आनी म्हणून आमी तें काम करूंक पावनात म्हणून. आनी कितलींशीं वर्सां तें काम बंद पडलें. अजून सुरू जालां काय ना म्हाका दुबाव आसा. कारणां निमित्तान कितलींय सांगूं येता, पूण जें तुमी केलां, करून आयल्यात, तें बंद पडटा जाल्यार ताची कारणां कितें मेळना जाल्यार पयलीं कशें मेळ्ळें, पयलीं पुस्तकां कशीं आयलीं त्याच पद्दतीन चलत मग फुडें. आनी ती सवाय भितर दिवंक जातात. कित्याक जाणा, नॅशनल बुक ट्रस्ट संविधानाच्या, कॉन्स्टिट्युशनाच्या 8व्या शेड्युलांत आशिल्ल्या 22 भाशांनी काम करता. म्हणटकच पौरस बाबान ही जी चित्रां काडल्यात तीच चित्रां वापरून फक्त 22 भाशे बदलून ते पुस्तकां काडटा. आनी कांय बदलपाचें ना. सगळो फॉर्मॅट हो असोच, चित्रां अशींच, फक्त भास बदलता. ताका लागून त्या पुस्तकाचे छपाईचो, छापणावळीचो खर्च उणो जाता. आनी तो खर्च उणो जातकच थोड्या मोलान ती विकूंक जातात आनी अशे रितीन भुरग्यांक वाचपाची संवय लागता. म्हणटकच नॅशनल बुक ट्रस्टाचे 2 उद्देश, एक पुस्तकां सवाय मेळची आनीक लोकां मदीं वाचनाची आवड निर्माण करची. पूण हें घडना. हें घडना हाजें दुख्ख दिसता. दुर्दैवान आमच्या राज्यांत तशी कांय वेवस्थाच ना. आमच्या राज्यांत भुरग्यां खातीर खास विचार असो नासताच, कारण भुरगे केन्ना कमिशन मागना. कमिशन मागतल्यांची वेवस्था बरी जाता. भुरगे बाळे असल्यो साद्यो गजाली मागता, खेळपाची वस्ती, वाचपाची वस्ती, ताजी व्हडलेशें आमकां पडूंक ना. हो आमचे सामाजीक विचारसरणीचो दोश. हांव खंयच्या एका मनशा कडेन बोट दाखोवचो ना, कित्याक अखेर सरकार कोणाचें, लोकशायेंत लोकांचें, लोकां खातीर लोकांनी चलयल्लें. पूण निमाणे कडेन जबाबदार कोण? लोक, आमी. म्हणल्यार आमकांच जर आमच्या भुरग्यांचें पडून वचूंक ना, खंयच्या सरकाराक पडून वतलें? कारण थंय धाडल्यात ते आमीच न्ही तांकां. म्हणून निमाणे कडेन जर दोश कोणाकय दितले जाल्यार तो आमकां दिवचो पडटलो. आनी म्हणून जी परंपरा फाटलीं 100 वर्सां चलत आयल्या, जिका मनोहरबाबान एक वेगळो आयाम दिलो, एक वेगळें डायमेन्शन दिलें, आनी बाल साहित्य बरें दर्जाचें कशें निर्माण करचें हाची एक देख आमकां घालून दिली, ती फुडें व्हरपाची गरज आसा. ती तिगोवन दवरूंक तर जायच. कोंकणी भाशा मंडळ ही आमची आद्य संस्था गोंयांतली. तिका ह्या विशयाची जाणीव आसा त्या संस्थेक, आनी म्हणून त्या संस्थे कडल्यान ह्या विशयांत खुबशें बरें काम जालां. पूण ह्या कामाचो जो प्रभाव पडूंक जाय समाजाचेर, तो पडना. हाजें कारण अशें की आमकां भुरग्याची पर्सनॅलिटी कशी डेवलप करची, प्राथमीक शिक्षणाचो अर्थ कितें आनी ताचो उद्देश कितें हें अजून सारकें बरें समजूंक ना. आतां जीं पुस्तकां कोंकणी भाशा मंडळान निर्माण केलीं, खूब केल्या, ती जर भुरग्यां मेरेन पावले आसत सगळीं उत्तम गजाल. पूण त्या पुस्तकाचे गठ्ठे जर पडून उरले जाल्यार ते निर्माण करतल्याकूय निरशेणी येता आनी तांचो उपयोगूय कांय जावंक पावना. अशें घडूंक पावना. अशें घडलां अशें हांव म्हणना, पूण अशें घडूं येता दुसरे खंयच्याय संस्थे कडेन.
दिनेश बाबान सांगलो तो अनुभव जर लक्षात दवरलो सायन्सी विशींच्या पुस्तकाचो आनी आज सायन्स म्हणटा ती डॉमिनेट करता आमची लायफ. आमच्या जिवितांत वचत थंय सायन्स येता, वेगळे वेगळे तरेची सायन्स येता, वेगळे वेगळे शास्त्र येतात. अशा वेळार आमची भुरगीं त्या शास्त्रा विशींची किंवा त्या शास्त्राचेर आदारिल्ल्यो काणयो किंवा गिन्यान हें घेवपाक जर फाटीं सरलीं जाल्यार परत तो एक प्रॉब्लेम आमच्या मुखार उरतलो. अखेर मनीस म्हणून जर आमी गोंयकार फुडें सरतले खंयच्याय क्षेत्रांत जाल्यार त्या क्षेत्राचें आनी संबंदीत अशे तरेचें गिन्यान आमकां आसचें पडटलें. आनी तें गिन्यान मागीर हांव एकदम म्हज्या वयाची 70 जातकच घेतलो, आज म्हाका ताची गरज ना अशें म्हणून जर रावलो जाल्यार तें घडोवंक पावचें ना. ही सुरवात भुरगेपणांतल्यान जावपाक जाय आनी ही सुरवात भुरग्यां कडल्यान जर जाली जाल्यार मागीर कोणें मुद्दम ती तांचेर लादपाची गरज ना. कोंकणी साहित्यांत आज हो अनुभव येता. पुस्तकां प्रकाशीत जातात ताची संख्या खूब वाडूंक लागल्या. आमी कोंकणी भाशी लोक खूब थोडो ह्या देशांत, बाकीचे लोकांचें प्रमाण पळयलें जाल्यार आमी 4 राज्यांनी मांडल्यात: गोंय, कर्नाटक, केरळ आनी महाराष्ट्र. आनीक ऑफिशियल फिगर सेन्ससाचे सांगता आमी फकत 22 लाख लोक आसात म्हणून कोंकणी भास उलोवपी. पूण तें खरें न्ही, तें फिगर चुकीची. खूब लोक एक तर सांगनात आपली भास कोंकणी म्हणून वेगळ्या वेगळ्या कारणां खातीर. गोंयांतूच पळया आमची परिस्थिती. आमचे 12 मंत्री 4 वेगळ्या भाशांनी सोपूत घेतात, गोंयच्यो 4 भाशा म्हणून सांगतात. म्हणटकच गोंयांतूच 4 भाशा, कर्नाटकांतल्यो 4 आनी केरळांतल्यो 4 धरल्यो जाल्यार 12 जाल्यो. अशें न्हय. आमकां एक आयडेंटिटी म्हणून आसा, आमकां एक अस्मिताय आसा. त्या अस्मितायेच्या आदाराचेर आमचें राज्य जालां. कोणा कडेन खबर नासा तें हें राज्य जालें कशें. गोंय म्हणून राज्य मेळ्ळें ना, पुर्तुगेज गेलो म्हणून राज्य मेळ्ळें ना, कोणाचे दिल्लीचे लिडराक दिसलें म्हणून राज्य मेळ्ळें ना. राज्य आमकां खंयच्या आदाराचेर मेळ्ळें? ज्या खिणाक आमी आमची आयडेंटिटी कोंकणी भाशी म्हणून सांगली तेन्ना आमकां राज्य मेळूंक पावलें. हो मुद्दो लोकांनी आनी सरकारान दोगांनी लक्षांत धरपाची गरज आसा. आमी स्वतंत्र जाले तेन्ना आमकां राज्य मेळ्ळें ना. आमी ओपिनियन पोल जिखले तेन्ना राज्य मेळ्ळें ना. राज्य केन्ना मेळ्ळें? राजभास कायद्यान कोंकणी ही ह्या प्रदेशाची राजभास केली तेन्ना. तुमकां उगडास आसतल्या पळयात, 4 म्हयन्यां भितर राज्य जालें. 4 फेब्रुवारीक कायदो पास जालो विधानसभेत आनी 30 मे दिसा गोंय राज्याचें उद्घाटन जालें. म्हणल्यार आमच्या राज्याची बुन्याद जी आसा ती ह्या अस्मितायेचेर आदारिल्ली आसा, जी अस्मिताय कोंकणी भाशेचेर आदारिल्ली आसा. म्हणटकच आमच्या भुरग्यांक जर आमच्या संस्कृतीक सांबाळून दवरतले, फाल्यां वचत तें अमेरिकेक, फाल्यां वचत तें इंग्लंडाक वचून कांय वायट ना तातूंत. पूण खंयी गेले तरी आपली भास, आपली अस्मिताय अमूक आसा ही जाणीव मनशाक आसप खूब गरजेचें. कोणें 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 अमेरिकेक गेल्ल्या गोंयकाराक जर कोणेंय विचारलें, अरे बाबा तूं खंयचो? ना म्हाका खबर ना, हांव ग्लोबल सिटीजन. तुजी भास खंयची? तेंय म्हाका खबर ना, हांव ग्लोबल सिटीजन. अशें जालें जाल्यार मागीर आमच्या संस्कृतीक आनी जें जें कितें आमी सांस्कृतीक नदरेन सांबाळूंक सोदतात ताका अर्थूच उरचो ना. आनी दुसरी एक गजाल तुमकां सांगता की कॉन्स्टिट्युशनांत
ही जी राज्य केल्यात राज्य ब्रिटिशांच्या वेळार राज्य नाशिल्ली ब्रिटिशांच्या वेळार एडमिनिस्ट्रेटिव्ह झोन्स आशिल्ली ब्रिटिशांच्या वेळार प्रेसिडेन्सीस म्हणटात तांकां बॉम्बे प्रेसिडेन्सी मद्रास प्रेसिडेन्सी ताका भाशेचो प्रश्न नाशिल्लो कॉन्स्टिट्युशनांत प्रश्न आयलो की ह्या देशाक एक राष्ट्रभास आसची काय आसा त्यो सगळ्यो भाशा सांबाळून दवरच्यो दोन विचार आशिल्ले कित्याक महात्मा गांधीजी स्वातंत्र्याचे चळवळीत केन्ना केन्नाय म्हणटाले की आमकां एक राष्ट्रभास आसूंक जाय जशी युरोपांतल्या राष्ट्रांक आसा पुर्तुगालाक पुर्तुगेज ही राष्ट्रभास इंग्लंडाक इंग्लीश ही राष्ट्रभास जर्मनीत जर्मन ही राष्ट्रभास दुसऱ्या आनी भाशेचो प्रश्न थंय येना आमचें तशें न्हय आमकां सबंद देशाक एक भास ना आमचो भोवभाशीक देश आनी प्रत्येक भाशेचेर एक एक संस्कृती आदारिल्ली आसा भास ही संस्कृतीची बुन्याद म्हणटकच हें सगळें नश्ट करून एक भास घेतले काय हें सगळें सांबाळून दवरतले हो प्रश्न कॉन्स्टिट्युयंट असेंब्ली मुखार आशिल्लो आनी तेन्ना हो विचार आयलो की आमी एक राष्ट्रभास करपा खातीर आसा ती सगळी संस्कृताय नश्ट करचे परस आमी आसा त्या सांबाळून दवरप गरजेचें आनी म्हणून तेन्ना कॉन्स्टिट्युशनांत एक नवो चॅप्टर घालो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांणी जो मसुदो मांडिल्लो तातूंत भितर भाशेचेर चॅप्टर नाशिल्लो तातूंत राजभाशा बी कांय सांगूंक नाशिल्लें फक्त एक ओळ आशिल्ली की पार्लमेंटांत हिंदींतल्यान किंवा इंग्लिशींतल्यान उलोवंक जातलें हाचे भायर भाशे विशीं कांय नाशिल्लें पूण मागीर तातूंत एक अख्खो चॅप्टर आयलो आनी त्या चॅप्टरान सांगलें की आमचे देशांतली सांस्कृतीक विविधताय भाशीक विविधताय ही सांबाळून दवरपाची गरज आसा आनी त्या खातीर आमी राज्यां स्थापन करतना ती भाशेच्या बुन्यादीचेर करूंक जाय म्हणटकच प्रत्येक राज्याक आपली भास म्हणून अभिमान दिसतलो प्रत्येक राज्य आपली भाशा वयर काडूंक सोदतले आनी भाशे बरोबर साहित्य आनी संस्कृती वयर सरतली म्हणून त्या चॅप्टराक हिंदीक राष्ट्रभाषा म्हणूंक ना कांय जाणां ज्ञानान हिंदी ही आमची राष्ट्रभास म्हणटात ना आमची कॉन्स्टिट्युशनांत राष्ट्रभास म्हणटा तें उतरूच ना हिंदी ही केंद्र सरकाराची राजभाशा आनी प्रत्येक राज्याक अधिकार दिल्लो आसा तांणी आपली राजभाशा ठरोवची म्हणून आनी ती त्या राज्याची अस्मिताय तमीळ भाशा तमिळनाडूची अस्मिताय कन्नड भाशा कर्नाटकाची अस्मिताय आनी आनी हें तत्व दोळ्या दवरून राजभाशेचो कायदो पास जातकच आमकां राज्य मेळूंक पावलें जे 3000 वर्सांच्या इतिहासांत आमच्या वाट्याक केन्नाच आयलें ना आमी फक्त प्रजे म्हणून जगले राजा आयले आनी राजे गेले ताका फाटल्यान एक निमाणो पुर्तुगेज आमी केन्ना राज्य केलां आमचो कोणूय राजा आसा ना आमी राज्य केलेंच ना आमी प्रजाच म्हणून जगले पयले फाटी गोंय स्वतंत्र जालें तेन्ना आमी नागरीक जाले प्रजेनी प्रजा आसता ती फक्त राज आसता थंय म्हणटकीर ही नागरीक जावपाची जी संदी आमकां मेळ्ळ्या आनी जें राज्य आमच्या अधिकारान आमकां मेळ्ळा तें जर सांबाळून दवरतले जाल्यार आमकां आमची अस्मिताय आमची संस्कृताय आनी आमच्या भुरगे बाळाचो फुडार हाचो विचार आनी अभ्यास करचोच पडटलो आनी तो विचार आनी अभ्यास करतना हो जो वावर आसा जो वावर शिवाजीराव बाबान सुरू केलो मागीर ज्या वावराक मनोहर बाबान एक वेगळीच उंचाय हाडून दिली आनी जो वावर जी परंपरा आतां उमेश बाबान फुडें चलयल्या तशी ती आनीकय लोकांनी वावर केला ना न्ही करतात बरी गजाल पूण ह्या वावराचें म्हत्व आमी समजून घेवंक जाय हें ताजे परस म्हत्वाचें काम जालेंच म्हणून जायना
ताजो कितें तरी उपयोग जावपाक जाय, तातूंतल्यान कितें तरी प्रभाव पडूंक जाय, तातूंतल्यान कितें तरी बरें निष्पन्न जावपाक जाय. आमी जे आयचे नागरीक आसात ताजे परस ही भुरगीं फाल्यां नागरीक जातली तेन्ना चड बरीं आसूंक जाय, हें म्हत्वाचें. आमी व्हडलेशे बरे नागरीक न्हय, आमी सगळेच कायदे पाळटात अशें ना. आमी हेल्मेट टाळपाक मेळटा जाल्यार उत्तम रितीन टाळटले. आमी पार्किंग करतना नो पार्किंग आसा थंय बसून गाडी उबी करतले, आमी तें सगळें करतले. पूण ह्या भुरग्यांचो फुडार येवजितना हे बरे संस्कार तांचेर जावचे अशें जर आमकां दिसता जाल्यार हो वावर खूब म्हत्वाचो. देखून परत एक फावट उमेश बाब, ह्या वावराची ही परंपरा तुवें फुडें चलयल्या ह्या खातीर हांव तुका परबीं दितां. आनी तुमी मोठ्या पासियेंसान म्हजी 4 उतरां आयकलीं ह्या खातीर तुमकां मुखेल सोयऱ्यांचे देव बरें करूं म्हाका. मानस्तानी जशें म्हणलें, म्हाका याद जाली म्हजी मम्मा जेन्ना म्हाका काणी सांगताली, तिजो आवाज, हावभाव म्हाका तातूंतलोच एक करताली. उदय बाबान जशें सांगलें, म्हाका खात्री आसा जेन्ना हांगा जमिल्ली सगळीं मनशां ही पुस्तक वाचतली, तुमी बी आमच्याच भशेन भुरगीं जातली. हांव मागता उदय बाबा कडेन ताणें आयचे मुखेल सोयरे भौमानीस उदयबाब भेंब्रे आनी भौमानीस राजश्री गावणेकर ठाकूर हांकां भेटवस्तू दिवची. तशेंच हांव मागता काका कडेन ताणें पुस्तकाचे चित्रकार पोरस नार्वेकर हांकां भेटवस्तू दिवची. कार्यावळीच्या सांगाताक हांव आपयता सारिका काकी, तिणें हांगा जमिल्ल्यांचे उपकार मानचे. देव बरें करूं विनीबाई. तुवें आजचें सूत्रसंचालन खऱ्यांनीच बरें केलें. तुजी आमकां खूब तोखणाय आसा. ह्या सगळ्या भुरग्यांनी आज हांगा खूब वेगळीच उमेद हाडल्या, एक वेगळी शोभा ह्या आमच्या कार्यावळीक दिल्या. आनी ह्या भुरग्यांचें हुशारपण आमी हांगा आज पळयलें. राजश्रीबाईन आमकां आपल्या भाच्याची कितें काणी सांगली आनी म्हाकाय ताका लागून म्हज्या भाचयेची सांगन दिसली. तर पयरूच म्हजी भाची आमगेर आयिल्ली आनी हांव ताका खावयतालें. यो गो बाय, यो गो म्हजें चिमणी म्हणलें. चिमणी म्हणल्या फुडें म्हजें रागार, येदेशें 2.5 वर्सांचें. म्हाका चिमणी म्हणू नाका. म्हाका दिसलें कितें आतां पेट नेम बी दवरलेलें आवडना दिसता. आतां म्हाका कितें तरी सांगतालें की म्हजें नांव स्निधी. म्हण कितें गो बाय तर म्हणू तुका? म्हाका इगल म्हण, इगल. अरे बापरे, ताज्या फुडें म्हाकाच हांव चिमणी दिसूंक लागलें. तर आज ह्या भुरग्यांची आमी तोखणाय करुया आनी तांकां सगळीं जाणां ताळयो मारून पयलीं तांची उमेद वाडोवया. आतां ह्या भुरग्यां खातीर एक भेट वस्तू दिवप अशें आमी थारायलां. आनी हांव मागतां आमच्या मुखेल सोयऱ्यां कडेन की तांणी ह्या माणकुल्यांक आमची भेट वस्तू भेटोवची. विधीबाई, ह्या सुवाळ्याची सुरवात तुवें केली, आतांय तूंच सुरवात कर. तर हांव मागतां विधी भाणारे कडेन की ताणें वयर येवन आमची भेट स्विकारची. आतां आपयता आमच्या स्मित बाबू. स्मित दिनेश मामरे. बाय श्रीराम.
बाय श्रेया मातशें मातशें यो श्रेया सरमळकर, श्रेया रामनाथ सरमळकर. निष्का बाय, आता तुझी पाळी. निष्का नीरज वागळे. आता पळयता सानिका बाईक. सानिका सर्वेश भोबे. सानिका बाईचे आजचे परफॉर्मन्स ताजे पयलेच परफॉर्मन्स. देव बरें करूं उलयता. आता हांव मागता आमच्या मानाच्या सोयरे कडेन की ताणें भुरग्यांक भेटवस्तू दिवची. हांव आपयता आमच्या अंतरा बायक. अंतरा निनाद कामत. आता येतलें बाय खुशी. खुशी रामचंद्र नार्वेकर. हांव मागता बाय सलोनी कडेन ताणें येवन आमची भेट स्विकारची. सलोनी सुनील सरदेसाय. आता आपयता बाप सारसाक. सारस उमेश सरदेसाय. देव बरें करूं राजश्री. आयचो हो सुवाळो आतां हांगा सोंपत आयलो. आमच्या सगळ्यां वतीन हांव तुमचे सगळ्यांचे उपकार मानतां. सगळ्यांत पयलीं आमचे मुखेल सोयऱ्यांचें. आमचें आमंत्रण मानून ते मुद्दाम आज हांगा आयले आनी तांणी उमेशाचें आनी पौरसाची खूब तोखणाय केली. तशेंच आपल्या ज्ञानाची उतरां आमचे बरोबर शेअर केली. हाका लागून हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तांचो आशिर्वाद आनी तांच्यो शुभेच्छा आमच्या बरोबर सदांच आसा आनी आसतल्योय बी हातून मातूय आमकां दुबाव ना. मानाची सोयरी भोमानेस राजश्री गांवणेकार ठाकूर आयज हांगा आयली आनी मडगांवच्यान येवप हें भोव कठीण ह्या दिसांनी, हें तुमकांय खबर आसा. आनी तांणी ह्या पुस्तकाचेर उजवाड घालो म्हूण हांव तांचें देव बरें करूं म्हणटा. कला आनी सांस्कृतीक खात्याचे अधिकारी आनी कर्मचारी ज्यांनी आमकां हो सुवाळो घडोवपाक आज मदत केल्या आनी तांचो सुटयेचो दीस आसून सुद्दां ते आज आमच्या बरोबर हांगा आसा आनी मात्तूय दूख तांकां ना की आपली एक सुटी गेली म्हणून अशें तांच्या तोंडा वयल्यान दिसता. म्हणून हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे उपकारी आसा. प्रिंट आनी विज्युअल मिडियाचे पत्रकार ज्यांनी आमच्या पुस्तकाक प्रसिद्धी दिल्या आनी ते फुडें दिवपाची आसा, हांकां सगळ्यांक हांव मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. आजची ही माणकुली
ज्यांनी ह्या कार्यावळीची शोभा वाडयली तांची आमकां तोखणाय आनी तांकां सगळ्यांक आमचे खूब खूब आशिर्वाद. आजच्या दर्शकांनी आनिकूय खूब मानाचे मानिस्त सोयरे आसात. तांची सगळ्यांची नांवां घेवप म्हाका हांगा कठीण जाता, पण तुमी मुद्दाम हांगा आयले म्हणून हांव तुमचे मनापासून आभारी आसा. आज हांगा आमचे शेजारी, आमचे मित्र, आमचे बरे मागपी, आमचे कोंकणी कुटुंबीय, आमचे पॉलिटेक्नीक कुटुंबीय, आमचे मुश्तफंड कुटुंबीय हे सगळे आमचे कौतुक करपाक आज हांगा आयल्या. हाका लागून हांव तांचे मनापासून आभारी आसा आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. कोणाचेंय नांव घेवप चुकलां जायत जाल्यार आमकां समजून घेवचें. आमच्यो भावना तुमकां सगळ्यांक पावल्याच आसतल्यो अशी आमी आशा बाळगिता. परत एकदां सगळ्यांचे उपकार मानता आनी वता वता 2 विनवण्यो करता. एक विनवणी ल्हान भुरग्यां कडेन की तांणी वतना आपल्या खातीर दवरलेली गोडशी वेफर बिस्कीट घेवन वचचें, आनी जाणट्यां कडेन की तुमी तुमच्या गोड आवाजान, तुमच्या चालींनी ह्या कवितांक तुमच्या घरच्या सगळ्या भुरग्यांच्या जिबेर खेळोवचें हें तुमचे कडेन मागणें. देव बरें करूं.